मोगाची सरीगत मोगाची सरीगत मोगाची सरीगत मोग उडून नाचता रमेश के हसता खेळता जग सगळं फुलता मोगाची सरीगत मोग उडून नाचता रमेश के हसता खेळता जग सगळं फुलता देवा गावांना पचरले अखबार शालिनी रमेश पडले मोगान जुलवी काको म्हणता लाईफ लाईन मेरता माका कमिशन फी तान पाय मोगाची सैरीगत मोग उडून नाचता शालिनी सिद्धी रुपेश नाईक परुळेकर, जुळवी काका गुरुनाथ रजनीकांत शिरोडकर, माधुरी रीमा राजन शिरोडकर, मालिनी आशना हिरेंद्र नाईक परुळेकर, मेघा प्रिया दयानंद कांदोळकर, शेखर अनिकेत कृष्णनाथ बाणावलीकर, सुरू झाली धमालात बुवा ज्ञानेश्वर अमृत कलांगुटकर, रंगमंचाण वेशभूषा नाटेकर कला भंडार मापसा गोवा, आवाज आणि उजवाण योजन मुकेश आश्वेकर फिरंगेबाट नेरूल, पार्श्वसंगीत मानसी अमोक नाईक परुळेकर. विशेष आभार श्री सौभाग्यवती सपना श्रीराम सामंत आणि गौतम शिरोडकर. मोगाची सैरीगत तर तुमच्या मुखार कळयता श्री अनंत जनार्दन बाणावलेकर यांनी बरयल्ले आणि बसयल्ले 2 अंकी धमाल सुपरफास्ट कॉमेडी नाटक विथ मालवणी तडका मोगाची सैरीगत. मोगाची सैरीगत. मोगाची सैरीगत. गाव सगळं फुलता मोगाची सैरीगत मोग उडून
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव दोनच मी गुल्ल्यामध्ये बाकी सगळे आपापल्या घरा आमकां मागे काम सोदपाक जाय तुझ्या बापाय बिझनस तू वयतले बापायचो बिझनस सांबाळटले आमकां करपाक जाय काम अरे मेल्या तुका सांगला बरें हांवें कॉलेज सोंपल्या उपरांत तू म्हाका म्हाजे कडेन तुका कामाक दवरता म्हणून तुजे कडेन भिवपाची गरज ना हांगा बी भिवपाची गरज ना अरे तू आसाय तो बरो आसा आणि तुजो बापूय आसा तो खोड मारून धाडून घालतलो मरे म्हाका अरे मेल्या हांव कितें चिंतता आनी तूं कितें चिंतता रे तू कितें चिंतताय रे हा अरे हांगाच रावपाचें बीन चिंतताय कितें रे शालिनीक लागून शालिनी वयता रे आपल्या घरा पण राव रे हांगर कित्याक रावो वॉर्डन मॅडम जांग काय वॉर्डन बॉय जांग कितें सांग रे वॉर्डन बॉय जावन राव रे मॅडम आसा बरी टुणटुणीत कित्याक आसा पुलीस म्हाका टेन्शन येना टेन्शन तुका कसलें टेन्शन रे कितें सांगू तुका तुका आनी टेन्शन तुका सगळें आसा मरे कितें कमी आसा कमी आसा तर कमी आसा होच कमी आसा हे तुका खबर आसा मरे तीन वर्सां जाली 2 वर्सां फाटल्यान लागलेलो रे 3 वर्सां जाली हांव त्या मालिनीक कितलो लायक करता तो हांवें अजून ताका सांगूंकूच ना मरे नांवूय विसरलो मालिनी काय शालिनी रे शालिनी रे शालिनी तासता शालिनी अरे 3 वर्सां जाली ते येयले की तू भियाताय मरे हा तुझ्या बदली हांव सांगू म्हणजे तुय बी रे अरे हांव ना रे छे हा तुझे सांगूंक काय विचारता तेका नाका काय गरज ना माझ्या मोगाची काणी हाऊस सांगतलो कळ्ळें मरे अरे कळ्ळें हो सांगतलो खंय आता 3 वर्सां जाली हेजे तोंड काय उगडे जायना 3 वर्सां जाली हेजे तोंड काय उगडे जायना बाबा तू केन्ना सांगतले रे अरे हांव सांगतलो रे तुका कित्याक जाय हांव सांगतलो म्हणजे कळना तुका देवा गाठली खंय बांदल्या काय हांगा अंदू हांगा बांदल्या वाजली देवा हो सांगतलो खंय हेजे तोंड काय उगडे जायना पूण हेंची जोडी मात बेस्ट आसा हो सामको सादो आनी ते सामके सरळ जोडी बेस्ट आसा पूण जुळवून कशी दिवया कितें बडबडटा रे अरे तुजेच उलयतालो हांव तुजेच कशें लगीन करया तें चिंत्तालो ते तू कित्याक चिंतताय रे लगीन शालिनी हांवूच जातलो कळ्ळें मरे अरे तू जातले पूण तू सांगतले केन्ना तेका ते येयले की सामके भियाताय मरे तू हा मागीर तेजे लगीन जाली की सांगतले काय भुरगीं जाली की सांगतले तू कितें रे खंयच्या खंय कितें उलोवं नाका तूं सांगलें मरे हांव जातलो म्हणून हांव जातलो म्हणजे हांव जातलो पयस तूं पळोवया कोण जातलो तो पळोवया हे पळय येता तुजे शालिनी आता सांग पळोवया शालिनी येता हय ही हांव लिखता हो पळय आनी हो सांगतलो खंय हे हांव कितें करूं लिपो मरे लिप लिप Thank you.
गावात वॉच माय डान्स. अरे शालिनी खंयचे रे ओ फेटी येयलो मरे ए फेटी किये रे तन्मय तन्मय टेमी हा टेमी बिगडलो मरे तू म्हाका बिगडलो मरे ए हांवें कितें केलें रे ह्या मानसीन लायले सॉंग हांवें घेतले एंट्री केलो डान्स तुका म्हणना रे एका म्हणटा रे बिगडलो म्हणून म्हाका सांगला शालिनी येता खंय शालिनी अरे हांवें पयले तेचा ते पळय शालिनी येताले तेजे रूप बदलून फेटी टेमी कसो जालो कोण जाणा ए टेमीच मरे तू हा ए किरा रे हलकटपणा करता बुरसो खंयचो हांव हलकट तुझे सांगू लोकांक हलकटपणा माझी काय ना तूच तो हलकट तुका काय ना आणि येते कितें तर रे पहिले मरे जाली हेजी हलकटपणा स्टार्ट अरे डुबी डूब पोट म्हणटा रे अरे कितें चल्ला कितें तुमचें चल्ला कितें हांव कितें उलयता आनी तुमी कितें उलयता तूं कितें उलयता आमकां काय कळटलें अरे मातसो बस आम्ही किती इम्पॉर्टंट उलयता रे मातसो बस थंय ए कितें तरी मार्क दी मरे अरे मार्क खूप आसा रे तू रेडी आसले सांग अरे तू तेका कितें सांगताय तू म्हाका सांग तुजें काम अशें करता हे बापायचेर गेला अशें करता हे काम सामकें अशें करता सांग तेका करतलो काम सांगू सांगता पळय 2च वीक उरल्या कॉलेजीक मागीर आमी सगळे आपल्या घरा तर बरें मरे ह्या कॉलेजीन म्हणून कोण रावतलो हांगा टॉयलेट सुद्धा इंडियन अरे उगला म्हाका उगला अरे बाबा तुझी दुःखद स्टोरी नाका तेजी फुल स्टोरी ऐक हा सांग पळय 3 वर्सां जाली शालिनी अजून सांगूंक सुद्धा ना मरे हांवें तुका खबर आसा मरे हांव शालिनीचेर कितलो मोग करता तो आमकां खबर आसा रे कितलो मोग करता तो पूण तेका खबर ना न्हू अरे होच प्रॉब्लेम तेका कशें सांगपाचें रमेश तुका जाय हांव सांगूंक रेडी नाका तूं सांग नाका हांवूच सांगता म्हाज्या मोगाची गाणी हांव सांगतलो मोगाची काणी सांगतलो खंय ते येयले की शेपडी भितून वयता मरे हेजी हांवूय तेका तेच सांगता अरे हो केन्ना सांगतलो हेणी धाडच दाखोवंक ना जाल्यार शालिनीचें लगीन जातलें मरे आनी असली 10-15 भुरगीं बरें स्टार्ट तुका सांगलें मरे म्हाज्या मोगाची गाणी हांव सांगतलो पयस तूं पळोवया ओय रमेश जय बेगीन यो कोण बेगीन येता अरे शालिनी येता रमेश आता कितें करूं रे येता चावून उडय डोळे बंद कर आनी सांग डोळे बंद केले की धाडस येता राव म्हणटा डोळे बंद करून सांग धाडस घे गुलाब सांग म्हणटा सांग बरे या पार कर आम्ही ऐक येले काय सांग म्हाका येले काय सांग बंद कर तू सांगा आई सांगता खंय तो तीन वर्सां जाली जेन्ना तुका हांवें ह्या कॉलेजीन पळयलो तेन्ना तुका पयले फावट पळयलो तेन्नाच म्हाका तुजेर मोग जालो हांव तुका सांगतलो म्हणून आसलो पूण सांगूंकूच पावलें ना पूण आयज हांव धाडस करून सांगता आय लव यू 20 वर्सां जालीं सोमारचे उपास करताले आयज पावलो रे देव बाबा म्हाका दिसता 40 वर्सां तुकाच लागून लग्न जावंक लागलें रमेश दोळे उगड रे रमेश शालिनी न्हू ते वॉर्डन मॅडम 40 वर्सां पूण म्हाज्या शालूक तर 21 लागली हेची वाट आता एका कानो पळय उप्पो चिरिना जाल्या लायली मरे वाटते का हांवें कितें केला रे तुजी आयडिया ती वाचय तेका आतां
तुका रमेश हो तुका माझ्या इतलो मोग असलो ते पहिले कित्याक सांगला रे तू मॅडम ना तुमचं कितें तरी गैरसमज जाता पियाता कित्याक रे 18 वर्साचे गॅप चलता रे आम्ही न्हू खंय तरी पयस या थंय तू आनी हांव आसतले फक्त आनी आमचो वाद बी कोण हाडपाक आसना म्हणजे अरे मॅडम कितें म्हणटा मेगा म्हण येता मोगान मेगा म्हण मॅडम तुम्ही चित्ता तशें कांय ना तुमचो कितें तरी गैरसमज जाता मॅडम अरे आसूनी रे तू माझ्या कितलो मोग करता आतां सांगलें न्हू आतां काय सांगू नाका आनी सगळें कितें तें हांव करता तुम्ही करता कितें तरी करता तुम्ही मॅडम न्हू रे मेगा म्हणटा ते मेगा मॅडम कितें करताली तुम्ही आतां सगळी तयारी हांव करता लग्नाची अरे चल वाचय तेका पळय चल पाठ पडलेलो संकासूर दुखला सुद्धा ना अरे तू सांग चल म्हाका आवाज हाडटा संकासुरान कसो दुखलो मॅडम हांव सांगता तुमका तू काय सांगू नाका तू कोण आहे म्हाका सांगपाक अरे सांग रे चल रे मॅडम हांव सांगता तुमचो कितें गैरसमज जाला हो तुमचेर मोग करिना तू कोण म्हाका सांगपाक आतां तेणी म्हाका प्रपोज केला न्हू रे रमेश हय हय ना 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 हय हय सुद्दां म्हटलें रे आतांच ना ना हे टेम्या तू वाच तू कितें म्हणटा यो मरे ना मॅडम हांव तुमकां सांगता आमी न्हू नाटक करता एक नाटक तेचो सीन हो हय ही आमी येसाय मारताली तुमकां कितें दिसता म्हाका कितें खबर ना कितें नाटक आनी कितें खरें तें रमेश तुज्या मित्रांक सांग हांव कितें सांगू आमच्या मोगाची फोकाणां करूं नाका म्हणून सांग फोकाणा मोगाची कोणाच्या लायले मरे सांगपा तेका पाहिजे हांवें कितें केला रे तेणीनूच ते दोळे बंद करून मारली सुरी उबी आणि ही वॉर्डन मॅडम जाली आमची भाभी रमेश कितें जालें रे रमेश कितें जालें कितें जालें कितें जालें कितें जालें काय म्हणटा चल मरे आमी खंय तरी डेटीक या डेटीक डेटीक खंय मरे मॅडम तशें कांय ना तुम्ही चिंतता तशें कांय ना आसूनी रे डेटीक ना जाल्यार आसूनी पूण आमी लग्न बेगीनच जावया आतां 40 जालीं न्हू रे लगीन डायरेक्ट आनी कितें तर आतां 40 लागली आनी कितले वर्सां रावतले रे तूं कांय टेन्शन घेवं नाका हांव न्हू बाबू भटाक फोन मारता न्हू आनी सगळें ठरयता कळ्ळें हा कळ्ळें अरे घातले मरे सामको त्रासान तेका पळय बाबडो कसो बसला तोंड करून हांवें कितें केला कर मात तुजी ती एक काम करता हांव फोन मारता हॅलो बाबू भट हॅलो हां पण बेगा गो बाय कित्याक फोन केल्लो गो बाबू भट एक काम आसलें हांव कितें म्हणटा कालो जाल लग्नाचो पूण केन्ना आसा हां कितें लग्नाची मूड जाय दिता गो राव पंचांग पळयता रावा एक मिनीट आं पंचांग पळयता बरें बरें हांव होल्ड करता बाबूक मारला रे कितें म्हाका म्हणटा तो पळय थंयच्यान उलयता अरे हे खतखतला मरे रोखडेच लगीन जाता खंय मागीर 40 वर्सां मरती का वाजाला आसतली फोडूनी काल्याचो भोंग अरे काड्याचो बॉम्ब फोडटा तो बरो आसा तूं आमच्या मित्राचेर कित्याक फोडलोय तूं म्हाजेर घाल नाका सांगता तुका कितें म्हणटा हां बेगा बाय आयको फाल्यांच्या 3ऱ्या रातीक मुगो बरो शुभ मुहूर्त आहा गो दनपारां 12:35 फुडें सर बरें जातलें तुजें बरें बाबू थँक्यू आं हां बरें 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 हां बरें काल्याच्या 3ऱ्या रातीक खंय मरे बरो मोठो हा लग्नाचो आमी त्याच मोठ्या लग्न करुया आतां सगळें काही ठरयलें रे सगळें ठरयलें अरे हे सगळे ठरयता मरे चल वाचय मॅडम हांव तुमकां कितें म्हणटा तूं आमकां कांय म्हणू नाका हांव कितें म्हणटा आमी न्हू एक काम करुया आमी आमच्या भुरग्यांची नांवां चिंतुया चेडो तर जालें जाल्यार भीम दवरुया आनी चेडूं तर जाल्यार चिटकी दवरुया अरे वाचय आम्ही म्हणटाले रमेशाची भुरगी शारदीची भुरगी ही रमेशाची भुरगी रेडी करपाक रेडी जाल्या वाचय नाल्यार बारसो आमकां हांगा करचो पडटलो चल मॅडम कितें जाला तुमचें पचे 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 करता ती
चिंतता तशें काय ना मॅडम, तुमचो कितें तरी गैरसमज जाला. खबर आसा न्ही म्हाका सगळें. ना मॅडम, तुमकां कांयच खबर ना. तुका कितें दिसता म्हाका खबर ना? तुका 3 वर्सां पयलीं मोग जाल्लो आनी तो तुवें आज व्यक्त केलो. तो मोग तुका मागीर जावं नासलो, तो तुका शाळेंतल्यान जाल्लो. कितें? अरे वाचलो तो न्हू, आमी वाचले आमी. मॅडम तुमकां खबर आसलें? आनी कितें तर म्हाका ह्या हॉस्टेलांत सगळें खबर आसा कितें कितें घडटा तें. तुमकां कितें दिसता म्हाका खबर ना? मॅडम सॉरी मॅडम. अरे सॉरी कित्याक म्हणटा? आतां शारीरिक केन्ना प्रपोज करता? आता तुम्ही म्हणटा जाल्यार म्हाका आतां खऱ्यांनीच धाडस येयला. येवत न्ही तेका, आतां माता सांगतलोच. हय, आमी तेका तेच सांगता केन्ना सांगता काय म्हणून. मॅडम प्रपोज सुद्धा केल्लो बाबड्यान आणि तुम्ही रॉंग एंट्री मारले. हांवें रॉंग एंट्री मारूंक ना, हेणी रॉंग नंबर डायल केलो. तशें काय ना, पूण आतां हांव सांगतलो म्हणजे सांगतलो. आतांच्यान मिशन शालिनी सुरू. तूं आसा मरे म्हाज्या वांगडा? आदी बरें तर हांव बी आसा वांगडा तुज्या. हांव बी आसा. व्हेरी गुड. हांव कित्याक फाटी रावूं, हांव बी आसा. आता म्हाका खऱ्यांनीच मोगाची सोयरीगत सुरू करूया. मोगाची सोयरीगत. रमेश के हस्ता खेळटा गाव सगळं फुलता. मोगाची सेरीगत मोग उडून नाचता. रमेश के हस्ता खेळटा गाव सगळं फुलता. देवा गावाला पसरली एक बात, शालिनी रमेश पडले मोगात. आई, तुझं हास्य सूर्यकिरणासारखं, तुझे शब्द थंड वाऱ्यासारखे, तुझ्या हातात ऊब, तुझ्या डोळ्यात माया, तुझ्या प्रेमासारखं नाही जगात काही पाया. रात्री झोपताना आठवतं तुझं बोलणं, बाळा देवाकडे माग, उद्या सगळं चांगलं होईल रे. तुझ्या विना घर होतं अगदी ओसाड, तुझ्या हसण्यातच दडलेला आनंद सगळ्यांचा. आई, तू माझ्यासाठी देवाचं वरदान, तुझ्या विना माझी काहीच नाही ओळख स्थान. वा, सुंदर, अप्रतिम. रमेश, केन्ना येयलो रे तू? हो पळय आत्ताच, जेन्ना तू कविता बरयताले आनी वाचताले. तुका खबर आसा, ह्या जगान सगळ्यात महत्वाची व्यक्ती आसा ती म्हटल्यार आई. आणि म्हाका सुद्धा माझी आई खूप महत्वाची आसा. हय तर खबर आसा म्हाका. आणि 10 दिसांनी आमी कॉलेज सोंपोवन घरा वयतली. मागीर हांव म्हज्या आई आनी बाबा वांगडा आसतलें. रमेश, तूं बी घरा वचपाक खूब आतुरलो आसतलो न्हू रे? हांव चे म्हाका तर दिसता कॉलेज आनी 2 वर्सां तरी आसून जाल्ली. 2. कितें? तूं हांगाच रावतलो काय कोण आवडला रे तुका? आता एका कितें सांगू, कोण आवडला ते. राव रे, तुवें 2 वर्सां म्हटल्यार तूं हांगा रावतलो आनी ते घरा वयतले. म्हाका दिसता मरे ते फर्स्ट इयराक आसाशें दिसता. कोण रे रमेश? अगो तूं चिंता तशें कांयच ना. फर्स्ट इयर बीन काय ना. फर्स्ट इयर बीन न्हू. मागीर सेकंड इयर दिसता. म्हाका दिसता एक गड्डे. अगो सायबिणी, 1 वर्स फेल जातालें. तो चिंता तशें कांयच ना गो. मागीर सांग मरे कोण रे ते? सांग म्हणटा देवा, सांगता. थंय कितें रे बडबडटा? सांग बेगीन नाल्यार वयता, म्हाका काम आसा. सांगता आयक सांगता. शालिनी, म्हाका न्हू तुका कितें सांगपाक जाय आसलें. अरे खबर आसा, सांग बेगीन. सांगचें तर पडटलेंच, नाजाल्यार जय आनी टॅमी म्हाका सोडपाचें ना.
कितें रे सांग मरे सांग म्हणटा देवा कितें रे परत परत उलो मारता सांग मरे बेगीन नाल्यार खरेंच वयता सांगता शालिनी तुका उडास आसा आमी पयले फावट केन्ना मेळिल्ली ती पयले फावट हय याद आसा तू मरे तुजे बॅग घेवन येयल्लो आनी म्हाका पळोवन पडलेलो हय पडलेलो 3 वर्सां पयलीं जेन्ना तूं हांगासर येयल्लें आनी तुका कॉलेजीन हांवें पयले फावट पळयलो तेन्नाच हांव तुज्या मोगान पडलेलो कितलो तेंप जालो तुका हांव सांगतलो म्हणून आसलो शब्द अशे तोंडार येताले पूण सांगूंकच पावलो ना गो आनी त्या दिसासून खरो अर्थ मोगाचो तो म्हाका कितें तो कळ्ळो त्या दिसा पासून रात दीस म्हाका फक्त तुजीच आठवण येता गो सांज सकाळ फक्त तूच आनी तूच न्हिदले की स्वप्नानूय तूच उठले काय दोळ्या फुड्यानूच तूच तुजी ती स्मायल तुजो तो चेहरो शालिनी शालिनी आय लव यू शालिनी आय लव यू रमेश रमेश तू म्हजेर प्रेम करता हय शालिनी तुका जाणा जावन जालें न्हू ते चेडवाचें नांव कितें तें जावन आसा तूं शालिनी तूं हांव फक्त तुजोच खरेंच रमेश म्हाका कळना म्हाजेर इतको कोण प्रेम करूं शकता ते रमेश आमी गांवची मरे आनी तूं शहराचो आगो मोग हो गांव शहर जात पात हें पळोवंक जायना मोग हो कुड्डो आसता कुड्डो ही पूण शालिनी तूं बीन म्हाजेर मोग करता गो खरें म्हटल्यार मरे हांव तुजेर मोग करता तूं सामको सादो मरे सामको सादो बोळो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कसो हुईस येस बरें जालें बेस्ट हे शालिनी तूं म्हाज्या वांगडा लग्न करतलें गो रमेश आणि बाबा मिया कॉलेजीन फक्त शिकवून करता मिया तुमकां वचन दिता की मिया फक्त सोयरीवरती लग्न करता आणि ते बी तुम्ही पसंत करता त्याच जनाकडे मिया प्रेम प्रकरण करून तुमचे नाव खराब करचे नाही मी आहे तुमकां वचन दिता ना 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 रमेश कितें जालें शालिनी कितें जालें रडटाशें हांव कितें चुकीचें उलयलो शालिनी ना रमेश तुजी कांयच चूक ना सगळी म्हजी चूक पूण कितें अशें कितें तरी जालें तुका खबर आसा हांव खंयचें हांव खंय रावता इतलेंच मुगो रावता आसतलें खंयच्या तरी एका गांवांत पुंचाक ना आमी मालवणची थंय आमी एक ल्हानशा गांवांत रावता आमी गोंयची न्हू रे आमी महाराष्ट्राची आगो इतलेंच मुगो बेकणायलो मुगो म्हाका तुवें रडोन रडोन आगो कांय नजो गोवा आनी महाराष्ट्रा एकूच मुगो रोमिंग फ्री त्या गांवचो सरपंच आसा पळय तो म्हजो बाबा आनी म्हाजी आई जिका हांव म्हजें सर्वस्व समजता ती म्हजी देवी इतलेंच मुगो तुज्या आईक मागीर लग्ना उपरांत हांव देवी मानता पुरो म्हाज्या गांवान म्हजे आई बाबा म्हजें उदाहरण दिता की चली आसपाक जाय जाल्यार शालिनी भशेन सुशील आई बाबाचेर प्रेम करणारी खूब तिजें आयकणारी ती सगळ्यांक सांगता की शालिनी दुसऱ्या सारकी न्हू जी पळोवन वयता आनी आई बाबाचें नांव पिड्ड्यार करता आगो पूण आमी थंय तशें कितें करतात आमी तशें करच्योच न्हू आमी न्हू तेंच्यांनी म्हजे कडेन वचन घेतलां की हांव फक्त अरेंज मॅरेज करतलें आनी ते बी ती पसंत करता पळय त्या भुरग्या कडेन आनी अशें कशें तुवें वचन दिलें शालिनी रमेश आमी सादी मनशां रे गांवांत मरे असलें कांयच चलना हांव कितें म्हणटा जाणा आमी हें सगळें हांगाच विसरुया तूं म्हाका विसर रमेश अशें कशें म्हणटा शालिनी विसर तूं 3 वर्सां जालीं हांव तुका सांगपाक सोदता आनी जेन्ना हांवें तुका खऱ्यांनीच सांगलें तूं सोंपय म्हणटा ए शालिनी कितें तरी उपाय आसतलो न्हू ना रमेश म्हाका म्हज्या आई बाबाक दुखोवपाचें ना म्हजे आई बाबा म्हटल्यार म्हजें जीवन की मरण रमेश आमी हें सगळें हांगाच सोंपोवया तूं म्हाका विसर रमेश शालिनी 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 गेले गेले म्हाका सोडून गेले अरे किती झालं रे धावले मरे ते हय धावले आनी हांवें तिका सांगलें सुद्दां धाडस करून सांगलें पूण कित्याक रे तूं असो उगी कित्याक रे हय म्हाका आयज खूश आसपाक जाय आसलो पूण असोच बसतलो ओगी हांवें ताका धाडस करून सांगलें न्हू अरे तुका तर खुश आसपाक जाय मरे तेच म्हणटा अरे ते शालिनीक तो फास्ट कित्याक धांवून गेले रे कितें जालें रे अरे झाले तेजें काम धाडस करून सांगले तेणी अरे झाले तेजे अरे रावत रावत पण तू सांगले ना असं उगी कित्याक रे शालिनी कितें म्हटलें रे तुका हांवें शालिनीक धाडस करून सांगलें धाडसी रमेश अरे रावत रावत मागीर
मागीर कितें जालें हांवें शालिनीक धाडस करून सांगलें नाचो नाका ना रमेश हांवें शालिनीक धाडस करून सांगलें खरें आणि तेणे सुद्दां सांगलें की ते बी म्हजेर मोग करता म्हणून म्हणजे तेज्या भशेन ते म्हजेर प्रेम करता म्हणून तेच रे काणी सुरू झाली मर तुझी तुझी काणी सुरू आणि सगळीकडे मोगाची वाणी रे वाणी परवा त्यांचे नाटक सगळ्यांनी यायचे शेजारी शेजारी पै शांभवी कशे असता आणि फाल्यां कोणाचे रे फाल्यां आमचे सतीश आणि लक्ष्मीकांताचे सतीश नट्टा लक्ष्मीकांत नट्टा कितें तरी आहा त्यांचे नाटक सगळ्यांनी यायचे अरे उगी रावात रे पळय ते तोंड कशें कळ पडला ते अरे कितें जालें सांगलें तर असं उगी कित्याक कोण मेलो काय कितें तुजो मेलो कोण मेलो रे हेचो काय तेचो रे अरे कितें तरी जाला दिसता कोणाक बापायक कित्याक मारताय अरे हांवूच मेलो अरे कितें जालें सारकें सांग आमी करता मदत तुका हय आमी करता तुजी साथ आमी करता कितें जाला ते तरी सांग अरे कितें जाला ते सांग रे हांव करता रे मदत तोंड वागडे करून मेलो मेलो करताय तो सांगता ऐक हांवें शालिनीक सांगलें आणि शालिनीन सुद्दां म्हाका सांगलें की रमेश हांव सुद्दां तुजेर प्रेम करता पूण आमी हांगाच बंद करुया मी माझ्या आई बाबाक वचन दिलां की मी फक्त सोयरी खातीर लग्न करतलें आनी त्याच जणा कडेन जे ती पसंत करतली म्हाजो बाबा गांवचो सरपंच आनी गांवांत खूब मान आसा आमी तेंचो म्हजेर खूब विश्वास सुद्दां आसा हांव तेंचो विश्वास तोडूं शकना हांव तुजे कडेन लग्न करूं शकना आमी हें हांगाच सोंपोवया अशें आसा तर झाले तुझे कल्याण तुका काय चान्स ना आता चल हय खबर आहा म्हाका काय चान्स ना तो परत परत सांगू नाका हांव वयता हांव बरें जीव दिवपाक वयता हांव जीव दिवपाक वयता अरे पळयात तो जीव बी जीव आसा मॅडम तो नंबर 1 बिवकूट तो कितें जीव दितलो एक जळारी सुद्धा मारिना जळारीचा जीव घेना आणि हो जीव घेतलो अरे मोगान कितें बी करू शकता तो जीव बी दिवं शकता तो पळय वचून चलप हे तेका टेम्या चल वच पळय त्याच्या फाटल्यान नाल्यार पळय तो कितें पिशापणा करूंक वच वयता, धाव मातसो तो रमेश, धांवची ना. रमेश. धाव पांय उठलो करून कितें चिंतलेलें आनी कितें जालें हेचें मॅडम हो न्हू एक नंबर पाक्की हेजे कडेन बॅड लक तेकलेलो आसता फाटीक हेचे कडेन कांय जावचें ना आतां आमकांच कितें तरी करचें पडटलें आमी तरी कितें करुया तुमी आयकोंक ना त्या शालिनीचो बापूय खंय सरपंच मागीर कितें जालें रमेश मित्र मरे तुजो मागीर तुका करुया न्हू तेका हेल्प आमी मित्र तुमकां खबर ना सरपंच तेजो बापूय तुका कितें खबर आसा रे मोग म्हाका विचार मोग कसो करता तो हांकां बरो खबर आहा मोग बरे कांदे चिरून चिरून मोग केला हांव तशें म्हणिना रे पूण कितें तरी करचें पडटलें आमकां हांव तुका हेल्प करिना जे करता की ना हेल्प तूं म्हाका ना जे म्हाका एक सांग तुकाय बी केन्ना मोग जातलो रे जेन्ना तुकाय बी कोण हेल्प करतलो न्हू जेन्ना तुका मोग जातलो तेन्ना तुजे थोडे स्मायल आसतली आनी आंगात कुतकुतली जातली हे पुरो हांव 40 कहो दिसता पूण 21 वर्साचो आसा पळय दीपक कसो आसता तो अरे नाटकान 21 वर्सां रे हे कितें आसता मॅडम तुमी परत रॉंग नंबर लायना का रॉंग नंबर एक दितले कानार धरून बरयला रॉंग नंबर वाजला म्हणून कशी मदत करपाची शीक कळ्ळें मदत रे करुया म्हणटाय मदत चल करुया तर मदत आणि करुया हेची मोगाची सैरीगत आतां कशी हा पण रमेशाची रमेशाची अरे राव रे रमेश राव रे खंय धांवताय तू तुका धांवपाक जाता म्हाका जायना रे अरे पूण तूं कित्याक येयला म्हाज्या फाटल्यान तू खंय वयता म्हाका पयलीं सांग पळोवया हांव वयता डोंगरार जीव दिवपाक कितें जीव दिवपाक कित्याक म्हणून रे चोडवा खातीर चोडवा लोकल बस खंय आसता रे एकटे गेल्यार दुसरे येता रे अरे दुसरे गेल्यार तिसरे येता रे हय शाण्या म्हाजो मोग तुज्या भशेन न्हू तुजी वाड्यार गर्लफ्रेंड आहा मरे म्हाजी तशी ना अरे कितें मोग तुजो मोग आनी म्हाजो मोग रे तुका जाय जाल्यार म्हाजे 3 वाडे दिले तुका चल ए वच पळय तूं हांगासरलो म्हाका इम्पॉर्टंट काम आसा रे इम्पॉर्टंट काम हांगा आनी कसलें इम्पॉर्टंट काम रे तुका अरे म्हाका तेकला बरें चल मातसो म्हाका वचोंक जाय वा विथ नेचर हा बरें बरें चल वयता. चल ए गेलो एकदा चल अरे राव रे तुका तेकला जाल्यार बाटली रे बाटली कित्याक जाय पळय मरे काय बरी पानां आसा उदक आसा वा
थंय नाना खाता पाना आणि नानाच्या पानाक लायता रमेश तू ना सगळी मंडळी अगो मी इले असा करा काय पाणी पिणं आणू देऊ माझी सवय नका का हे वायचे बाटली पाणी घेऊन ये बघा दमल्यासारखे दिसतात घ्या पाणी हा ही बघा ही माझी प्रेमळ बाई कांता काय कांता कुठली शांत असता माझी प्रेमळ बाहेर शांता फक्त नाव शांत असा बाकी एक नंबर घोटागडी प्रेमळ म्हणता या वयात लाज दिसणार नाही तुमका लाज लाज कसली गो स्वतःच्या बायला लागला बोलतोय दुसऱ्यांच्या बायला लागला नाही बोलतो हा लग्ना मगेचो मगो प्रेम आमचो लग्ना पहिलीचो ना अगो देशमुख आम्ही लग्ना मगेचो प्रेम आमच्या घराण्यात चलता नाही का बघा बघा देशमुख म्हणतात सगळ्यांक प्रेम नको म्हणतात आणि स्वतः प्रेमाचा ढोल वाजवतात कसली धामधूम चाललेली हो पंचायती अगो विचारू नको गो पण तू विचारतोय म्हणून सांगतोय अगो तू सुमिता असा ना पैसा हा तर आता बाबू बडाच्या घराकडे राहता येता का ग अगं तिच्या त्याच्या चूल त्यान घर त्याच्या घराची वाट बंद केली आणि काय म्हणून सांगू तुका दोघांनी नागोशी पंचायती नाकाशीवर गेलो बाबा अरे देवा ती सुमिता म्हणजे हा. ना नुसती बोलायची गाडी एक नंबर. एकदा सुटली की थांबणार नाही होय ग बाई एकदम बरोबर बोललीस ती अगं पंच सुद्धा बोलले की सुमिता तुझी वाट बंद केली तरी तुझ्या तोंडूचा काय बंद झाला ना बरोबर सांगले हो त्यांनी एकदा बोलाक सुरू केला की गावातली सगळी बायला काय झालं होता अगं हसन हसन नाकान पाणी गेला काय हो तुम्ही अरे बाप्पा आई काय ग घरात काय पंचायत भरली का माका वाटला गावातली पंचायत आमच्या घरात लागली का अगो आज तुझं बापूस परत गावच्या सगळ्या खबरी घेऊन येलो घरात अरे बाप्पा तुम्ही पंचायतीत केला जातात का अख्ख्या गावची नाटकं बघून जातात अगं तो नाही तो अगं तुमका माहिती असा लग्न आधी नाटक वरी होतोय नाटक करतोय आणि निर्णय पण घेतोय तुमका काय सांगू मी ह्या गावचो सरपंच असोय सरपंच हा निर्णय कसलो घेतात गजाली मारतात आणि येतात घरात ही घ्या चाय साखर म्या थोडीच घातली हा. जास्त साखर घातली का आई म्हणतात तुम्ही गोड बोलता कोण माझं शिकला बाबा चाय मस्तच केले मग प्रेमाचं पावडर टाकले का काय ह्याच्यात अरे बाप्पा आई तुमच्या प्रेमाचा पावडर रोज लागतो आता का आई चायत सुद्धा टाकूचो नको नको असाच बरं असा असं नाही पुढच्या आठवड्यात जत्रा असा नेहमीची त्याची तयारी व्हायला काय दिली माझा घर म्हणजे नुसतं जत्रेचं दुकानच चाललेलं असं तोरणा म्हणू नका फटाकडे लाडू चक्र सगळं तयार असं बघ मिया काय सांगतोय सगळी कामा बायला करतली मिया फक्त सेल्फी काढतलंय अहो बघा तरी आहे का हा आमच्या वेळेत आम्ही जत्रेत नाचा होतो गाय होतो आणि आत्ताची पोरं फक्त सेल्फी काढतात आणि रील करतात हो. आताचा जमाना बदलला सगळं शांती तेव्हा आमचा प्रेमाचा जमाना होतो आता काय तो मोबाईलचा आणि तो फोटोचा जमाना इल्ला असा बरोबर सांगलात तुम्ही बाप्पा तुमच्या जमान्यात तुम्ही आई फुल दे होते आता आम्ही फिल्टर देतो अगो फिल्टर देऊन काय तुझा पोट भरताना जा आधी घराकडे लाडू वळून घे जा म्या सुद्धा त्या बायलासारखी कामं करू म्या तर जत्रेत डान्स स्पर्धेत भाग घेतलाय काय सांगतोय काय डान्स स्पर्धेत पास करून दाखव डान्स बरोबर. हा मी मस्त आहे सर बघा बघा माझी सासू तुझी मदत माझी होणारी हमसफर I like you
अशी नाटकं करू नको हा. आणि ऐका आज आमचं शालिनी येता 3 वर्सां पहिली हॉस्टेलान गेल्लेला आता आज येता घरा. ओगी बाळे काय ऐकते गो मी शालिनी येतोय बरा झाला गो बाये. खूप दिवस झाले पोरग्याक बघल्या आता घरात गजाली गजाली तर. अगं माधुरी ये गो आत ये. काकी चहा हाडू तुका चहा हाडू वाज घेतोय पोर खूप बुडाचा गो बाये चाय की चढता म्हाका. बरोबर आणले था बाय खूप पशी घेऊन चल मुगो काय शांती जीव होते का. अगो शांती तुका ऐका दिला गो. अगो गावात एक मोठी गजाली असा. काय ता पण मेलो. हो बायलांच्या गजाली ऐकून त्यांचं घोळ मेलो. काय नाही तसं काय नाही. अगो देवीचीच गजाल ता पूजा नको येता तुकारामाचा पोरग्या. अगो ता मुगो पळून गेला या मुंबईच्या झिला वांगडा. काय बाय या पोरांचा औशीच्या बापूशा कानात तेल घालतो आणि पळटा. अगो काय सांगतोय काय. अगो आमच्या गावचा पोरी बघ आता असा माझा पळून गेला. अगो काय सांगतले आजकालच्या पोरांक. काय सांगतले बाई आजकालच्या पोरांक. आजकालच्या पोरांची टकलीच पिल्लली असत. अगो आमचं शालिनी येतं आज घरात माका तर बाई खूपच भय दिसता गो. हा मागाच बस त्याचंच टेन्शन झाला. 3 वर्ष झाला तर हॉस्टेलात राहता थंयचं पाणी बिणी लागला का काय माहिती का थंयचं. नाही हो आमचं शालिनी तसं नाही असा. माका त्यांनी जाताना वचन घेतलेलं मी त्याच्याकडनं. हा कसला वचन. अहो माका त्यांनी सांगल्यान की मी खूप अभ्यास करतलय हा. तुमचं मन राखतलय बरोबर. तुम्ही केलेल्या स्वर्गतीनच लगीन करतलय आणि मुख्य म्हणजे कोणाच्या प्रेमात पडायचंय नाही. हाय आमचं शालिनी तसं नाही हो. बरोबर, आमची बरोबर. नाच शांती नाही आणि आलं तो होतं. प्रेमात पडला तर असे देशमुखच म्हणतात की प्रेमात पडलेला माणूस काय बी करू शकतो म्हणून. माधुरी होगिरा बंद ठेव तुझा तोंड. बरं तर ठेवते तोंड बंद माझा. आमच्या घरात कसला बातमी आला तर दोन आहे असाचा आणि रडाचा म्हणून एक दाम येतात. या माणसारखा यांचा घर अख्ख्या गावात फेमस असा की देशमुखांच्या घरात रोज नवो पिक्चर. चाय घ्या काकी. काकी मिया गेला हा चाय. वा चाव तरी भारी लागता मग. शांती पर शिकला गो काम करू. खय शिकला मी या केलेली हल्ल्यान त्यांनी. आगे बाई कोण तरी इला दिसता. रामा मी बघतोय. बघ गो बाई बघ. कोण इला आगे बाई शालिनी कितीला 3 वर्षांनी ना कसला भारी दिसता मग. शहरातला मुली कशा. जागो मालिनी दारूकडे आणते का भितूर. ये ग ताई. बाप्पा इतक्या दिसांनी मिळाय तुमका. हा शालिनी बाई पोर माझा किती वर्षाने भेटलाय का तुका. बाई कसा असेल तू बरा असेल मा. अगो माका सांगत गोळीची हवा वेगळी असेल की काय. होय बाप्पा गोयची हवा वेगळी असा. मी या हॉस्टेलात रावलोय पण माझं मन खडे गावातच आहे. खडेतलो पावसाचो वास आमच्या खळ्यातल्या मोगऱ्याचो वास थंय खंय मेळटा. आता परत येला ना शालिनी दीदी फाल्यापासून आमची गजाली चालू. अगो ता बरं असा गो पण काल काय जरा माहित आम्हा. अगो काल आम्ही हॉटेलात गेलो तिकडं काही लोक म्हणत होती की देशमुखांचा पोरग्या घरात राहतला का जातला बाहेर कामा. नाही ते माधुरी काकी आता घरात रावान एन्जॉय करतला. बरोबर सांगल्यान गो पोरान. अगो कितकी वर्सां झाली पोर माझा बाहेर असा. वायस तेका मजा करून दी. हो आता तरी आमका शालिनीचा आजचा जेवण भेटला जेवण. अगो तुका सांगतोय कालच माका माझ्या स्वप्नात घावणे येलेले. अरे पप्पा तुमच्या स्वप्नात घावणे योग नाही होते तुमच्या बायलेची प्रेमाची पोळी काय होते. हो मालिनी काय बोलते ते विचार करून बोल. ह्या वयात सुद्धा बापू तुझं स्वतः तरुण समजता. मग हे काय अशी तुमच्या असली बायको असं तर स्वतः करून समजाक जाता. तसे पण माझा वयूच काय असा 22. अगो शांती गावात एक मोठी गजाल चालू असा. गणेश मंडळान फुगडी स्पर्धा ठेवल्या. शालिनी तू बी भाग घेतले काय गो. अगो तू नाचांक गेलंय ना ती सगळी पोरं नाचांक घेतलेली गो. होय काकी यंदा मीच जिंकतलय पण माझी एक अट असा.
म्हाका फुगडी म्हज्या आईन शिकोवंक वई. अगो मी आज शिकयतय मगो तुका फुगडी. आमच्या जमान्यात आम्ही इतक्यो फुगड्यो घातल्यो म्हणून सांगो जमिनी वयली माती उठावती. हो आणि मग शांते नाचा नाचा मातीयन म्हणा होता. काय हो तुम्ही उगी राहत नाही तर निघताना उसा मिळायचा ना. काय दुसरं काय अरे देवा. बरा का त्या शांते जातोय मी आता. आणि हा उद्या देवळात आरतीचा कार्यक्रम असा. बाबू भटाचो खास आमंत्रण असा. होय, होय. सगळ्यांनी येऊक वया. हा येतलो तर आता माझ्या घरात जाग इल्ली असा. बरं हा जातोय मी. मला या तुम्ही. आणि पोरा हे बघ तुका बाहेर कितक्या बी बरा दिसून ये पण हयसरची मजा आणखी खयसरच नाही. काय गो होय गे आई तुमचा आशीर्वाद असा म्हणून सगळे सुख असा. पाया पडता. बरा जाऊ. हे जागो मालिनी तू सुद्धा पाया पडायच्या. बाप्पा. बरा जाऊ. हा शालिनी दीदीला आणि काय बरा वाटला पण मी एक बी रील काढला नाही. माझा सगळा फॉलोवर वाईट वाटत घेणार. चल आता रील काढूया. काय बघू हॅलो काय झालं ग कुठे चालला तुम्ही. बाणावर चालला. बरं बरं थांब मी आपण येतोय. फोन इला आणि गेला आता. ए शांते वाईट चहा वाढतो मग नको पाणीच घेऊन ये. उद्या बाबा काय बातमी दिली का. आम्ही बाहेरच्या चर्चापासून दूर राहतो. घ्या हो पाणी. शांते आज शालिनीचा तोंड बघून माझ बरा दिसला. 3 वर्षांनी करायला आता घर कसा भरलेला सारखा वाटता. पण आता त्याच्या लग्नाचं बघून वया. आता त्याच्या लग्नाचं वय झालं. हो अगो पण पोरगो मी बघू मयो ना बेटा मयो. अगो आमचा देशमुखाचा घराणा असा सांभाळून घेऊ माया देणी. तसा मी आता भोळवीक सांगून ठेवलंय गो. आओ भळवी नाही हो जुळवी. तासता जुळवी मी आता का सांगून ठेवलंय. पण आडेकडे पोरगो बोरो असं त्याला कळय म्हणून आमका सांगतो ना तो आमका. हो बरा केलात तुम्ही. आणि मग आमच्या मालिकेचं बघू वया. हा अगो मालिनी तसा आमचा हुशार पण त्याच्या हातात काय तर फोन लागला ना फक्त फोन हातात घुसून असते का नाचते काय करत. आणि मग ते पोर त्यांच्या पाठीक लागतात. हेंका काय कळलं नाही. आणि मग ही पोरा सगळी त्यांच्या बरोबर मोबाईलवरती बोलतात. हो अगो एकदम बरोबर बोललेस ती. अगो आमच्या गावाचे पोरगे तर काय करतात नाही आणि गावाचे पोरगे त्यांचं फसवून घेऊन जातात. आता उगी रावण जावाचं नाही. हो. बाईच धीर करून तो सुद्धा राग करूच्या आधी त्यांना समजावू वया. एकदम बरोबर बोललीस ती. पण तू सुद्धा जरा वाईस लक्ष ठेव. मोबाईल कितको वापरता तो. होय होय होय. हा कोणी लोक माका दिसता तो गवळी येलो. आओ जुळवी हो. तासता जुळवी बघतोय. हा थांब. होय गो तो जुळवीच लो. आता मग आता लग्नाचा आणि स्वर्गतीचा बोलताला. स्वर्गतीचा बोलताना आपला कमिशनाचा बोलताला. नमस्कार सरपंच. नमस्कार बाबा यात. हो एक मोठी बातमी घेऊन येलोय. काय सांग. स्वर्गात घेऊन दिलं. काय सांगताय का. अरे तू तर आमच्या गावचा रेडिओ मरे काय घालून फिरत असत.
आणि मग काय खबर घेऊन येलो? अरे सरपंच खूप दिवसांनी गावलो ना आपण अख्ख्या गावच्या गजाली घेऊन येलो. हा तुका बघ आणि जात्रेचं पण हा तुका बघ मोठी बातमी आणली. हा वा तुका बघून वाईट बरा दिसला. ये बस आम्ही गजाली करूया. सांग काय काय आणला आता बस. भाऊजी चाय आणू का थोडी? चालेल. अहो सरपंच आजकालची पोरं काय म्हणतात, आता रील, उद्या मग फेसबुक, परवा इंस्टाग्राम, सर्व पोरांनी डोके फिरवले. एकदम बरोबर बोललेस त्या. आता आमच्या मालिनी पण एकदम तसाच तास होते. मग सत्रीची तयारी करतो काय दिली? अहो सरपंच पंचायती लोकांचं पावसाचा जो अंदाज हा चुकला मरे. काय सांगते का? माटा सुद्धा घातलं ना. होय का? आणि पाऊस त्यांना येतं ना. होय तर पण तरी सुद्धा आमच्या गावची जी सेल्फी ग्रुपाची महिला हा. ती बसलेत बाबा इकडं. झाडू इकतं, चक्र इकतं, नवरे इकतं. हा. आणि एक मनोजा आपल्या आवळ्याचा लोणचा घेऊन बसला अरे इकडं. काय सांगतोय का? मग हे. मनीच्याचं आवाज लोणचं म्हणजे एकदम भारीच लागतंय ना. होय. आणि आमच्या गावात जत्रा म्हणजे काय मजाच मजा नाही का? होय. अरे आमच्या काळात तेव्हा ढोल ताशे होते. आणि आजकालचे पोरं काय करतोय, मोबाईल घेतोय आणि रील्स बनवत असतं. अरे मी ऐकलंय की शाळेत निघलं पण घरा. हा बरोबर ऐकलंस त्या. तुका मग सगळा कळटा मला गावचा. जरा हो भाऊजी वाईट चाय घ्या. घ्या घ्या चाय घ्या. घ्या गरम असेल खाल खाल देते का? हात धुवा आपण. घ्या. आणि मग काय खबर घेऊन येलात? काय सोयरीकच घेऊन येलं. तुम्ही सांगला होतात हा. ना शालेनी सोयरीकत होय म्हणून. हो बघलंय ना. बघले का? खयचो पोरगो आसा? अहो पोरगो गोंयचो असा, शिकांक भायर येतो, घराणा पण बरो असा. तुम्ही पण ओळखत नाही होता. आम्ही ओळखतो. अहो आपल्या मंगल्याचो पोर मंगलो ओळखले. कोण रे मंगलो? तुमचा लहानपणीचो मित्र हो. मंगलो शाळेत सगळं लहानपणी खेळत होते बघे गोंयात गेले अरे ते. हा मंगलो. अरे बियाच त्याच्या चढ्या सायकल चालवा शिकल्या. म्हणजे ते जानकीचो पोर? अगदी बरोबर. अरे मग त्या मंग्याक बोलून घे बरं एकदा. मंग्याचा राव दे. शेखर बाहेर त्याका पहिले बोलून गेलो. अहो काय हो तुम्ही बाहेर किराक रवले ते बोला ते का बरं भितून? शेखर. अरे हो शेखर. नमस्कार काका. नमस्कार काकू. पाया पडता. हा राजा नमस्कार नमस्कार. संस्कार खरे असत ना पोरा आणि रूपानही बरो असा. हो परदेशात राहिलो पण गावची काय संस्कृती विसरा नाही. फक्त बूट घालून येलो घरा. हय काका. परदेशात रावलो म्हणून कितें जालें, हांव आमचे संस्कार आनी परंपरा अजून विसरूं ना. आमचे जानकी कसा असा रे? अरे आई रे तुझी. जानकी आणि मंगलदास. काय रे जुळवी कसो असं मंगलो काय खबर असेल का ना? म्हाका का खबर ना रे बाबा. हा हा कितें सांगू तुमकां, 8 वर्सां जालीं आई बाबा एका कार एक्सिडंटान वारली. अरे काय सांगताय काय? रडा नको पोरा, रडा नको. परमेश्वराक वया ना त्याच जाता. वाईट झालं रे बाबा. हय म्हणून तर हांव ह्या गांवाक परत येयलो आनी म्हाका मागीर आमच्या जुळी काका मेळ्ळे. ह्या गांवाची म्हाका खूब आठवण आसा आनी म्हाज्या आई वडिलांचो आशिर्वाद आसा म्हणून हांव परत येयलो. काका म्हाका हांगा घेवन आयले. ल्हानपणी हांव खेळटालो हांगा. ते तुमचें आंगण, ती फाटली शेतां सगळें खबर आसा. पूण आज आई बाबा ना. आणि असं काय म्हणतो? आम्ही पण तुझे आई बाबा सारखेच बरे. वाईट वाटून नको घेऊ सांग. हय म्हणून हांवें काकाक म्हटलें आतां म्हाका वेळ काडना आसतना बेगीन लग्न जावपा जाय. पूण म्हाका ते शहरांतले चलयो नाका. म्हाका एक सुंदर सुशील संस्कारी गांवचे भुरगे जाय. काकान पटकन म्हटलें आमचे शालिनी आसा न्हू आनी म्हाका हांगा घेवन येले. सॉरी हांव तुमकां सांगनासतना येलो. अरे तसं काय ना, बरं केलंस बाबा इलास तू हांगासर. आणि आमकां सुद्धा शालेनी एक पोरगो बघूचोच होतो. होय हो जुळवी बरा केलात तुम्ही. आता या वेळेस नक्की कमिशन तुमका बघा. असं नाही होय. तुमच्या शाळेने किती बरा पण असा, शिकला पण बरा आणि गुण पण बरे. अरे हो काय हो पण सुद्धा बरा, घराणा पण एक नंबर. तेव्हा चोगली म्हणपाची जोडी. हा बाबा समजलं आमका.
आमका कमिशनाचा वास येता. असं नाही हो, आमचा नशीब मोठा म्हणून गावातले जो सैनिकांनी जुळतं तर सगळंच होतं. काकी शालिनी करायचा ना शालिनी वायट बाहेर गेला. हां बाहेर गेला तर बरें हांव फाल्यां मेळपाक येता ताका. आज मातसो गांव भोंवता आनी ल्हानपणीच्यो सगळ्यो आठवणी ताज्यो करता. होय होय होय. बरें येता हांव. बरं तर बोला तुका बघून वायस बरा दिसला. यो फाल्यां यो तू. बरें येता. बरं का सरपंच, मी पण येतो कशात खाऊन. हा ये बरा ये. हा हा सरपंच, लगीन जुळा तर आमका विसरू नका. हा रे तू आणि तुझा कमिशनाचा. बघलात मा पोरं लगेच मोठी होतात कशी ती. आमची पोरं शिकत म्हणून बाहेर जातात आणि मोठे होऊन येतात घरात. एकदम बरोबर बोललेस ती. आमचा शालिनी पण केव्हा मोठा झाला काय कळलाच नाही. आता असं वाटतं कालच असा तो आमच्या अंगणात खेळत होता, पडा होता, रडा होता. आता काय म्हणजे तिचं लगीन जातला, दुसऱ्यांच्या घरा वयतला, मग आम्हीच. आणि तो सागर सुद्धा बरोबरच असेल. अहो कोण सागर? अगं आताच मला सोडून बरोबर गेलो तो. अहो तो शेखर हो, सागर नाही. नाही गो सागर बोललेला आता. अहो शेखर हो. हा असं काय तुम्ही जाते मी जाते. अगं थांब गो कुठे जायली. चपला घालून खोईला बेस्ट. आम्ही खोईला खबर आम्हाला घरात असा हॉस्टेलान ना. कवळे कवळे पूण हेच कर रे मावाडो तुझो म्हाका कितें विचारताय. पण लायट ना दिसता हांगा. अरे मेल्या चष्मा काढ तुझो. लायट ना खंय. अरे पूण मेघांकर होच एड्रेस दिल्लो, होच आसतलो. आणि एक तू काय घोळ घालचो ना कळ्ळें मरे. आमी कित्याक गेल्या हांगासर पूल बांदपाक. कित्याक गेल्या? पूल बांदपाक. व्हेरी गुड. अरे म्हाका सगळें खबर आसा. आमी हांगासर पूल बांदपाक येयला. तुज्या मोगाचो न्हू खरो पूल. गव्हर्मेंटान हो कॉन्ट्रॅक्ट तुजे कंपनीक दिला म्हणून आमी हांगा येयल्या. खबर आसा शाबास रे? शाबास. पूण घरान कोण ना काय कितें रे? कित्याक ना. ए घरान कितें घरान खंय ना आमी गोंयान येयला. आमी गोंया खबर आहा मरे. मालवणा आसा मालवणा. हांगा कोंकणी चलना. मालवणी उलयता हांगर मालवणी. काय घोव येता तुज्या मोगाक लागून आतां मालवणी शिकची पडली. शीक मरे मातसो. हे रमेश तुज्या मोगाक लागून कितें करता उगडच धर. अरे दवरे बरोवन दवर. अगे बाये कोण तुम्ही? आम्ही सरपंचाक मेळूंक येयल्या ना ते घरान. असत बोलयताय तांकां. अहो वाय झडे यार. अरे राव रे ही कोण रे तुजी सासूमाय. अरे पूण राव रे आमकां बी अशेंच उलयचें पडटलें रे. हडे तडे थंयसर मिया तिया हासता पळय खंय तरी बसला ते. हे बोलते बस आसतले. ते सोड ओके राव पळया. काय तुलो नाका. सरपंच खंय पावले काय. हे काय झाला रे. कोण तुम्ही. काय होया तुमका. आम्ही झेन कंपनी कन्स्ट्रक्शनचे अधिकारी. हा. हांव रमेश वचय. मग हे काल आम्ही फोनार बोलले. आता याद दिली म्हाका. नमस्कार बोला ना. नमस्कार. नमस्कार. ए सासू पळय तो पांया पड. हांव कित्याक पांया पडो तुका वगीतो. तू पांया पड. तू पांया पड. असं काय हा? तुका मरे मोत मारला मोत. कोळे मरे राव. अहो खंयचे कोण हे? अगो शांते म्हाका तुका सांगा विसरलंय. अगो तो आमच्या गावाचा पूल बांधूचं काम चालू असा ना. त्याचे काम सरकारान ह्यांच्या कंपनीत दिल्ले असा. हय रमेशाची कंपनी ती हा व्हडलो मनीस तो. बराच मोठा काम करताना दिसताय. पोरांनो वाय चाय हाडू. हाड. नाका चहा बीन काय नाका. काळो सुटला मरे सकाळच्यान ओढून काढलाय. कितें चाव नाका. अगो शांते मी तुका सांगा विसरलंय. अगो आमच्या गावात काय गेस्ट हाऊस नाही काय रावाची काय सोय नाही ना म्हणून काय क्या करतलंय. हे दोघे आता हयसरच राहतले. होय म्हणजे आमच्या घरात. हय गो. अगो आम्ही सरपंच असे गावचो 2 दीस रावूनच ते आमका. आणि म्हणजे पाहुणे म्हणजे काय देवाचाच रूप असतं नाही का. अहो वाय झडे वाय. अगो खंय वरते कोण शाक. ते पाहुणे बिवणे असतात मग घरात. अहो आमच्या घरात 2 वाढलेली पोरं असत मा. आणि हयसर खंय रावतले. अगो
अगो रावान दे का 2 दिवस तांका मी सरपंच असे गावचो आणि हांगा रावाची काय सोय नाही म्हणून तांका हय ढळचे पडले काय हो आणखी कुठेतरी करा त्यांची सोय इथे नको नको ग रावा दी तांका 2 दिवस रमेश कितें तरी गडबड आसा अरे म्हाका दिसता ती आमच्याच बद्दल उलयता रे म्हाका दिसता तुजी सासूमाय आमकां खोड मारून धांवडटा पळय अगो रावा दे गा अगो 2 दिवसाची गोष्ट असा थोड्याच दिवसाची गोष्ट असा फुल बांधूचं काम झालं की मग वयतले ते अहो आमच्या घरात 2 वाढलेली पोरं असत मग आणि काल तर माधुरी काय बोलान गेला माहिती असा ना तुमका अगो होय गो माहिती असा गो मी आपण होतच तेव्हा पण बघ गो त्या पोरांक दिसा काय छान असा कपड्यावरून तरी वळताय की बऱ्या घरचे पोरगे असतात म्हणून कपडे बिपडे काय बरे घातले पळय बघा तुम्ही काय का आम्ही बघतो काय ता तुमका कितें त्रास जाता आमचो जाल्यार आमी भायर रावपाची वेवस्था करता यो रे आमी यो यो भायर खंय रे हांगा सगळे गोटे हा रेड्या गोटे न्हिदतलोय अरे यो रे तू हांव वतलो यो अहो थांबा थांबा हा राहा तुम्ही हयसर हा रावा रावा 2 दिवस तरी रावतले आणि पाहुणे म्हणजे काय देवाचाच रूप असताना आणि तुम्ही तर आमच्याच गावचा पूल बांधूचं काम करतात बेस्ट जाले हय थँक्यू तुमका आमचो कांयच त्रास जावचो ना हेची आमी गॅरंटी दिता हय आमच्या तुमकां काहीच त्रास जायचो ना सारके काय त्रास जावचो ना बाप्पा मोरया मोरया कितें अरे आम्ही गोयचे मरे बाप्पा म्हटले की मोरया म्हणचे पडटा विचार या भुरग्याक गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा आणि जाऊन बरेच ऐकू आणि जाऊन आई प्रसाद घे घे गणपती पाहिलं असं दिसता तुम्ही हांगा आम्ही अरे हा मी तुका सांगांक विचारलोय हो सुरेश हा रमेश अगो हो रमेश ही मोठी कंपनी असा आणि त्या पूल बांधूचं काम करताना सरकारान हेंका करून दिला असा हो तुझं नाव काय रे पंढरी काय हो म्हणतो जय जय हा जय हा तू काय काम करते ना कंपनीत मी सुद्धा या कंपनीचा कर्मचारी असय नको तुझी बी तुझ्या त्रास देऊ नकोस तुझ्या बाबा कोकणीच बोल मालवणी बोल काही त्रास नको घेऊ हा बरे अहो आमची पोरगी मोठी शालिनी आणि आणखी एक असा मालिनी हा हो आणि शालू आणि वर रमेश आणि तसं होतच जय कळलं का तुमका जागो तुमका रूम दाखव त्यांचो होय आता मी यांची खोली साफ करते या सगळं रंगबाट झालेलं असतं हो, जा. घ्या हो, प्रसाद धरा खावा तुम्ही चला थांबा थोड्या वेळाने मी पण येतोय चालू बघून घ्या यांना काय वया काय नको ता अगो थांब शांते वरतो चालू माया तुमचा हात बघू ना रे रोमाट खोलीन आमच्या आम्ही रोमाट खोलीन रावपाचे आम्ही रोमाट वाजवूया भितर बसून रमेश हो तुका सांगलेलं मरे तरी तू हांगा आयलो जय तू बी तुका कोणाक सांगपा हांव कितें सांगू तूं सांग आगो ते आमी कंपनीसून येयल्या ते पुलाचो कॉन्ट्रॅक्ट सरकारान आमकां दिला बाबांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिल्या म्हणून आमी हांगा येयल्या पूल बांदपाक अरे पूण तू कित्याक येयला रे म्हजी लायफ पिड्ड्यार करपाक अगो तुजी लायफ कित्याक पिड्ड्यार करतले गो आमी एकामेकाचेर मोग करता म्हणून कोणाक सांगचें न्हू तूं म्हाका वळखना हांव तुका वळखना तूं म्हाका वळखना हांव तुका अशें आमी आगोया अरे पूण तू कित्याक येयला तू चल हांगाच्यान अरे गावात तुमचं कितें भोबाड मारता नांगा ती रोमाट घेऊन भितर गेला वाजत भायर येतली बुगिरा ए शालिनी शांत ए सांग रे बाबा तेका कितें सांगूंक जाय तें बेगीन सांगा सांग म्हणटा हे पळय शालिनी तुवें तुज्या आईक वचन दिला ते वचन तूं पाळ म्हणजे ती सांगता त्या चल्या कडेन तुका जर ती लग्न जा म्हणटा त्या चेड्या कडेन तूं लग्न जा ते वचन आईचें तूं पाळ आनी म्हाजें वचन हांव पाळटा अरे पूण तू कित्याक येयला रे हांगा हांव म्हाजें वचन पाळपाक येयला तुझें वचन ते आनी कसले आनी कोणाक दिला तुवें वचन तें म्हाका दिला वचन म्हाका दिला आनी कोणाक वचन दिला तें इम्पॉर्टंट ना म्हाजें वचन अशें आसा की जर तुका मोग करून मेळचो ना जाल्यार हांव सैरीकच तरी करून मेळटलो म्हणजे रे म्हणजे हांवें तुज्या आई बाबाक मनयलो जाल्यार आणि ती सोयरी गती लगीन करपाक रेडी झाली जाल्यार कितें करया सांग तुम्ही दोघूय मरे पिशे जाल्या हे शक्यच ना कित्याक शक्य ना आनी आमी शक्य करून दाखयलो जाल्यार चॅलेंज पोया रे चॅलेंज हा चॅलेंज ए जय चॅलेंज कर कट कर चॅलेंज कर बेगीन कर आणि हांव
केली वाचली पुरे जाली तुझी मराठी खुशी झाली खंय तुका बी कोंकणी येता मी आणि दिदी सावंतवाडी शिकलो पण गोंयची भाषा येता आमकां कोंकणी येता कितें मानवानी उलय म्हणटाय तुझं नाव जय आणि याचं नाव काय माझे नाव रमेश. कंपनी ही जी पूल बांधतात ती माझीच कंपनी, आमचाच कॉन्ट्रॅक्टर. ओ मालक मरे तू हाय हाय हे मालक मालक ए पण या घरान मालक मिया कळा मरे तुका कळला. ही आई बाबा तू रंबाड वाजी नाही काय ए शालू माझ्या आवड्या घेऊन या भितर येता येता यो चल रे तुझे बॅग घ्या यो. हे धाकटे मरे सगळ्याच्या माथ्यार आसा अशी गजाल आसा तर दीदीक म्हटला म्हाका काय आयकूंक येवना रमेश तर तसो बरो दिसता आणि दीदीकूय खूब आवडटा दिसता आता म्हाकाच हेंचो कांय तरी करूचो लागताला ह्यांची प्रेमाची सोरगत म्हाकाच करूची लागता दिसता रमेश 8 दीस जाले हांगा येवन सगळे सामकें चल्ला म्हाका दिसता जातलें तुजें काम काम कसलें काम रे. आणि तुका उडास आसा मरे बाबा काल कितें म्हणटालो तो बाबा ते जात्रेचो रे जात्रेचें सांगतालो ते रे अरे जात्रेचे न्हू रे तो रे कोण तो शेखर काय कोण तो जुळदी काकान सोयरीकच हाडल्या ते मरे मालिनी त्याच्याबद्दल रे तो मरे अरे तो खंय तो बाबाचो फ्रेंडाचो चेडो तेजे आसूं दी रे तेजे हांव पळयता तू फक्त मरे आई बाबाक इम्प्रेस कर बाकीचे सगळे हांव पळयता तू पळयता कितें पळयता. अरे माझे कडेन प्लॅन आसा रे तू टेन्शन घेयनाका हांव करता तुजी लगीन पूण एक मात हांव लायता तुजें लगीन हा पूण एक मात म्हणले बांगडी करनाका कळ्ळें मरे. अरे काय करे लगीन पोटी काम नोकरी सगळं मेळटलें लगीन पुरगी काम सगळें मेळटलां मरे. नमस्कार लगीन पोरगी काम नोकरी सगळं मेळटलें सगळें मेळटलें ही हो जुळवी काका न्हू मरे. तुम्ही जुळली काका नाही ह्या जुळवी नाही म्हाका म्हणटात ज्ञानेश्वर बुवा हा आमचो पोपट भविष्य सांगता भविष्यकार हो जुळवी काका न्हू हो भविष्यकार हेजो पोपट खंय भविष्य सांगता. हय पोपट भविष्य अरे पण पिंजरो खाली आसा मरे पोपट खंय भितर आसा नाही भितर नाही तो गेलो तो उडवून गेलो पण म्या पत्ते बघून सगळं काय सांगतोय. ए हो पत्ते बघून सगळें सांगता का मरे. हे नाडी हिंगा हे बांगडीत पडपाचें ना. हे चल तू आमकां तुजेर विश्वास ना चल वच काय बोलतात दादा तुम्ही भविष्याचे तुमचा विश्वास नाही मी सांगता त्याच होत्याला आमचं भविष्य कधीच खोटं वाटलं नाही. खोटं खंयचे खोट घालून धावडून कहो दिसता ए बाबा तू चल आमकां पयलीं टेन्शन आसा ह्याचंच ना लगीन करूचं असा जातलाय नक्की जातलाय. हेका रे कशें कळ्ळें. हे तुमकां कशें कळ्ळें बाबा म्हाजेच लगीन म्हणून. पोपट नसलं तर काय झाला म्या पत्ते बघून सगळं काय सांगतोय. ते खंय मरे. हे रमी ओडपाक हाडले हांगा कॅट घेवन येयला हेच तर खरं जादू असा काय बघू एक पत्तो हांव कितें तुजो पोपट जावन पट्टे काडू एका सांग एका जाय भविष्य काय रे बाबा तू मिक्स करतो मी मिक्स करते सांग. वा काय पत्ते असा पत्तेचे चार्ट दितलो दिसता क्लोज घेवपाचो टायम जाला येयलो मरे फाल्यांचे कल्याण दिता क्लोज हाडला मरे चार्ट सांग
भविष्य एकदम उज्ज्वल असा. ज्या पोरीचेर तुझं प्रेम असा ते हैसरत असा आणि फुडल्या दिवाळेक लगीन दिसता. जय लगीन खंय मरे? अरे चड नाचो नाका हे मरे कितें सांगता आणि यांच्याकडे मरे पोपट सुद्धा ना. मागीर काय सांगते, पोपट नसलं तर काय झाला, हे सांगतात त्याच खरा, लगीन होतालाच. लगीन होतानाच खंय मरे? बाबा थँक्यू हा थँक्यू. आताच तू मी ज्ञानेश्वर बुवा हे सांगताय त्याच हॉटेल आहे. या तुम्ही आता या येते मी या. मी काय म्हणतोय, माझी दक्षिणा नाहीतर भविष्यवाणी खरी जावची ना. हे भविष्यवाणी खरी जावची ना खंय? दी तेका 500 दी. 500 किती लागले? इकडे पोपट सुद्धा ना 500 देऊ. अरे दी रे, तुका कित्याक पप्पाचे टेन्शन? दी तू. ये 500 वेचता मरे विश्वास ना. काय 500 येतय मी बरं. आणि तुमचा पिंजरा उडला. आता पोपट घालून फिरा त्याच्यात. नाडले तरी आमका जाणे मरे 500 रुपया देऊ लागले तुझी. अरे असू रे, ती 500चे मरे फाल्यां नंबर नाही किती पत्ती दिल्या तुका. मोडकू नाही मोडकू फाल्यां तुका डबल मेळटले. काय पत्ती दिल्या? सरपंच, हो सरपंच. होय पपय आणि एक तुला भविष्य काळ ह्याचो बी पोपट ना. चल विचार चल. तुम्ही कोण? हे या गावची लाईफलाईन असं नाही तर या गावचं काय हालचाय ना. हो ब्रह्मदेव दिसता रे. अरे ब्रह्मदेव नाही रे, मी जुळवी काका. सगळे गावची सोयरी गती मीच करतोय. अरे मस्त जुळवी बाबा, जुळवी काका. हय मला जुळवी काका. अरे आम्ही तुमका स्वतःला बरे झाले येईल ते. माका केव्हाक सोदी होतात रे? काय तुमचं लगीन करूचं असा? या बघ आता एक सोयरीगत करपाक 25,000 घेताय मी कमिशन. बाबा माझी न्हू हेजी सैरीगत करपाक हेजी एका होय कसला चेडू आहे तुका? अरे सैरीगत ते बरे असा रे, पण म्हाका कशें कळटलें हेजी पयली सैरीगत केला ती? अरे बाबा जुळवी काका ते गांवान फेमस. सगळ्यांची सैरीगत हेच तर लायता. मग अख्ख्या कोणायक विचार अख्ख्या गावात सगळ्यांना मजेत घेतले की सगळे सैरीगत मीच करताय म्हणून. अरे पूण आता कितें करताय? लेटेस्ट कितें केलाय? कितें असा प्रूफ असा? केला तो रे शालिनीक सैरीगत हाडले ते मीच हाडलो. भुरगो बरो असो. भुरगो बरो आसा तो बरो आसा, पूण कोण तो भुरगो? नाव गांव कोण? त्याचे नाव शेखर. खंयचो तो? आणि तो काम कितें करता? अरे तो भायर आसता बरें ना आनी पगार बी बरो आसा हा तेका. आणि हे सगळे तुमका कोणी सांगल्या? कोणी म्हणचे शेखरा. आणि तुम्ही विश्वास धरले? अरे त्याला तुका काय एका वय बरे एका. मी करताय त्याचं काम. पूण म्हाका सांग, ह्या गांवांत बरी सुंदर चेडवां आसा? 8 दीस जाले भोंवता कोणूच दिसूंक ना. अरे असं खूप असत. तुका कसला हे बघ आली. ही अरे ही मातशी व्हडली कशी दिसना? अरे ही नाही रे, ही माझी बाय. अरे बाबा इतकी बाय वाचलो तू मेल्या. होय आमको. काय हो, कुठे होतात तुम्ही? अख्खा गाव शोधले मी तुमका आणि तुम्ही हडे असत. अगो हडे नाही तर फळ असतो आमका कमिशन आहे का ना या सरपंचाक मग लोकांना मिळव ना. सरपंच मिळव ना मा घरात किती येऊ ना. असं रे बघ्या आमका कमिशन आहे का नाका मग त्यांना सोयरी होतो पोरगी होई. दोघांकू होई. दोघांक होतो ह्या गेला वाईट टी शर्ट घालू तो जय तेका होई. म्हाका दिसता मरे ही दोगांय कितें घांगड हा कितें कुसूर कुसूर करता मरे. म्हाका अशेंच दिसता कितें तरी हा, पूण आमच्याच बद्दल उलयता हे मात शुअर हा. म्हाका दिसता तुका मरे तुजी विकेट उडयता ती. चला मी सांगतोय आज हे लोक काय म्हणतात तुमका माहित आहे? काय ता? अहो ती म्हणतात तापोर एकदम बरं असत आणि देशमुखान शालीचा लगीन रमेशा वांगडाच ठरवलंय. तो काय म्हणताय का असं म्हणून? तो श्रीमंत सर. अगो असं झाला तर आमचं कमिशन कसं मिळतला? अहो तास तर मी तुमका सांगतोय की देशमुखाच्या घरापासून जावं होते पोऱ्या. पण ते कसे जातले? म्हाका दिसता मरे ही कितें तरी प्लॅनिंग करता. अरे करू नी रे, आम्ही प्लॅन बी करूया. बी फॉर बॉल. हा बी. मी सांगतो आजकालची पोरं भूता गिळतात. म्हणता म्हणा काय शकतं मी बोलतो नाही हो तुम्ही जावं घरा.
ता कायता मी बघतत मी त्यांना सांगतत हयसर भुता येतात म्हणून अमावस्ये अगो कोण अमावस्या फाल्या असा नाचतात उद्या ही पोरं भिवून गायब तुम्ही सुद्धा उद्या त्यांना तसाच सांगायचा काय अहो, काय तर एक नंबर आयडिया हा काय ती गुणाची बायल माझी जुळणी करता तरी किती रे उडक्यो मारता बरी कसले अरे त्याच्या पुढयान खंय वाघोडी घुसल्यान चावली अहो पुढं करा आता रॉंग जाग्यार चला कामाक लागूया बरोबर येतोय मी बरे रे पोरानो अरे आणि माझ्या का तुका पैसे जा आता देतो फाल्या फाल्या दिता बरं तर मला येतोय मी अरे ऐ जुळव्या राम रे होय गेले गेले ते गेले यो यो गेले ते तर कसं काय चाललंय तुमचं सगळं काम काम बेस्ट फुल रेडी असा का आम्ही बघतो की तुमचं काम एकदम मस्तच पण रावपाची सोय कशी काय रोपाची सोय तर त्या होली मस्त सरपंचाच्या घरात आमका काहीच त्रास ना होय ता तर असत पण तरी सुद्धा काय लागलं तर सांगा माका आमका काय ना गरज वी आर व्हेरी हॅपी हिअर वा ऐकून बरा दिसला पण थोडा सांभाळून राहा उद्या अमावस्या असा अमावस्या किरे हांगा जात्रा असता पोटाक या रे जात्रा तुमका काहीच माहित नाही सरपंचान तुमका काहीच सांगू नाही ना कितें असता रे आमका तर सरपंचान काय सांगणार किती असता अरे बाबा नो अमावस्येक हयसर भुता भायर सरतात भुता का खंय मरे हे काय भुता बिता कोण नसता रे ही काकी फकाणा करता रे नाही नाही खरं हाय तुम्ही या रावच्या खोलीत शांतीच्या साक्षीन जीव दिलेला असा आणि ता अमावस्येच्या रात्रीकच बाहेर येता हे जय या खोलयेन खंय मरे हट! अरे भुता बिता काय नसता रे आम्ही मानिना ते भुतांक बितांक हा आम्ही मानिना भुतांक त्या बरं तर मी या सांगपाचं काम केलं ऐका काय तर तुम्ही बघा पिया जातोय हे जय तू कित्याक भियेता रे तू असा म्हणटा मरे अरे भुता बिता काय ना रे म्हाका कितें दिसता ना मरे हे जुळबी आनी ते मरे कितें तरी प्लॅन करता आनी आमकां भेकडून मरे हांगाल्यान धांवडपाक सोदता शुवर तू हय रे शुवर रे शुवर किती सुंदर तुमच्या हांगासर काय ना गो काय ना प्लॅनिंग प्लॅनिंग करता रे प्लॅनिंग फुलाची प्लॅनिंग का आणि किती रे ना 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 म्हणजे दोनूय करताले दोनूय फुलाची बीन करताले आणि आमची बीन करताले दोन्ही फुलाची करताले दोन्ही फुलाची तो दिल्लीचो हांव म्हापशेचो येयला आनी रे तू केन्ना येयले आत्ताच आणि तुमका पकडले हवे किरे आमकां पकडले हय तुम्ही असं प्लॅनिंग करता आणि म्हाका सांगना ते फुलाची प्लॅनिंग तुका गो कित्याक हय बापूय सिव्हिल इंजिनियर तू न्हू ज्या दिसा तुम्ही हयसर इल्लेलो ना त्या दिसा म्हाका सगळें कळ्ळें कितें कळ्ळें गो तुका की हो रमेश तुजेर प्रेम करतोय आणि आई बाबा हयसर पटोवंक दिलय आणि हे बी खबर आसा की तू बी तेजेर प्रेम करतोय किरे तुका कोणी सांगले गो रमेश तुका सांगलेलें मरे हांवें अगो हांवें पूण तेका कांयच सांगूना तेका कोण जालें म्हाका खबर ना कोणा तुका तुका सांगलें मरे हे धाकटे सगळ्यांच्या माथ्यार म्हणून मिया सांगचें नाही कोणाक पण म्हाका बी प्लॅनाक घेयात रे मिया बी मदत करतय तू कित्याक गो तेंच्या प्लॅनिंगेन तेंका कोणी प्लॅनिंग ताई तू नाका पण मिया मदत करतले जय काका बी घे रे रमेश होय बरें काम करून गेल्यार सगळीं फुडें सरता मदत करपाक कळ्ळें मरे काय ते हे सिद्धच कितें तरी शाहरुख खानाचो डायलॉग आहा न्हू तो सर आतां मोगाची सैरी गो सुरू हय तर हांव आसा हे मालिनी आमी नुगो दुसरो प्लॅन करूया हेंकां हांगाच आसूं न्ही डान्स करपाक जाय न्हू आमकां चेंज करूंक जाय यो खरें तू म्हज्या खातीर कितें कितें करता रे अगो तुज्या खातीर कित्याक हांव तर आमच्या खातीर करता
कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुमसे हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये कि तुम सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। बघूया काय बातमी येते पेपरात. आणखी वेगाने हे काय लिहिले असा, रत्नागिरी पंचायतीने 12 शौचालय बनवले. वाशाड मानली यांना आमच्या वेळाच्या मागे 50 संडास बनवले. कोणी पेपरात बातमी छापली नाही. यांचे बाय बरे असा पैसे घेतात आणि पेपरात बातमी छापतात त्यांना होय ते. काय हो सकाळी सकाळी काय आहे चालला तुमचा? अगं रोजच्या सारखा पेपर वाची होता आणि काय करतलो. बरं नाही तो पेपर सोडा आता. मी काय म्हणतोय, हा. काल तो शेखर येईल परत शालिनी भेटा. होय का होय. दिलो होतो बरा झाला ना मग. अगो दोघांनी एकामेकाला पसंत केला तर बराच झाला ना. म्हणजे आमची काळजीच मिटली बघ. हो हो. अगो तुका माहिती असा गावातले लोक काय बोलतात ते. काय ता अगो ते दोघे पोरे असत ना. अगो तो सुरेश आणि अजय. आओ रमेश आणि जय. तासता ते दोघे पोरे असत ना, कामात बरे असत. आणि पंचायतीचा लोक म्हणा होता तुमच्या शालिनीचा त्या रमेश बरोबर जुळता तर बघ म्हणून. अगो पोरको पोरो असो आणि मोठ्या कंपनीचं मालक पण असे ना. उगी नावात काय बोलतात तुम्ही येत्या? हा अहो तुमच्या मित्राचं पोरगो असा मग शेखर. असायच गो पण बरं पोरगो मिळा मोय ना. अगो आमच्या देवीदासाचं पोरगो असायच गो. कोण कोण हो? अगो देवीदास गो तो. देवीदास नाही विष्णुदासाचं पोरगो असायच ना. विष्णुदास कोण हो? विष्णुदास कोण नाव काय करायचं तो काल नाही आलेला. अहो मंगलदास म्हणायचंय का? मंगलदासाचं पोरगो असायच गो. त्याच म्हणते मी एक बरो पोरगो मिळव शालिनी म्हणजे कसा झाला एकदाचा. हा मिलेगा जरूर मिलेगा. बोलो निरंजन. साधू बाबा इलेशे दिसता. हा हे बघताय. बोलो निरंजन. मिलेगा जरूर मिलेगा. बोलो निरंजन. बाबा नमस्कार बाबा. या बाबा. नमस्कार बाबा. तथास्तु कल्याण हो. बाबा आज वडेन कसे येलात तुम्ही? बालक, मैं इस घर के बाहर से गुजर रहा था तो आपका घर दिखा और मैं यहाँ खींचा चला आया. पण काय असं अडेल बाबा. बाबा भूत बीत असा की काय अडे? भूत प्रेत का साया दूर दूर तक नहीं है. मग काय बाबा आमचा काय चुकला असेल का बाबा. इस घर पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है. इस बात का मुझे संकेत मिला है. काय सांगतोय काय बाबा? बाबा काय सांगतात तुम्ही? अहो विचारा ना तुम्ही आमच्या घरावरती संकट येतोय काय? थांब थांब गो बाबा डोळे बंद केले. सांगतले काय ते बाबा सांगा ना बाबा. तुम अपनी बड़ी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो. हो 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 होय बाबा. होय आम्ही एक नवरो बघलो. पोरगो बोरो असा आणि घर नाही बरा असा हो त्यांचा. वही तो संकट है. जो लड़का तुम लोगों ने ढूंढा है उसका नाम शो से शुरू होता है. हो शेखर. शेखर वो बहुत बड़ा कपटी है.
दोगला है, उसने बहुत लड़कियों के साथ छल किए हैं. सांगतोय काय बाबा? तो तर बाबा आमचा तो तर माझ्या मैत्रिणीचं पोरगो जानकीचो. मैं जो सच है वही कहता हूँ. अगर तुम्हें नहीं सुनना तो मैं जाता हूँ. थांबा बाबा थांबा, जाऊ नका. पहिल्यांदा या संकटावरती काय तर उपाय सांगा. या बाबा, ये. या बाबा. काहीतरी मार्ग असतलच नाही बाबा. मार्ग सीधा है. उस लड़के को मना कर दो, दूसरा लड़का ढूंढो. मुझे तो इस घर पे सच्चे लड़के की बू आ रही है. बू आ रही है कोई उन्हें भी नहीं मेरा का निरंजन. वो लड़का इसी घर में रहता है. अहो सरपंच, आमच्या घरात अडे आणि कोण असा? कौन ना अड़ेल बाबा? मैं उसे अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता हूँ. उसका नाम र से शुरू होता है और वह इस गांव में नेक काम करने आया है. अहो सरपंच, आमच्या गावात कोण हो? कोण नाही बाबा. मका दिसता तो रमेश असतो. तोच नाही का पूल बांधूचा काम करता नेक काम? रमेश ये उस लड़के का नाम. वो ही तुम्हारी बेटी के लिए योग्य है. मैं सांगते बाबा. रमेश? हाँ, उसी का खुद का कारोबार है और वो शालिनी के लिए योग्य है. पण बाबा, आमच्या पोरीचं नाव कसं कळलं हो तुमका? अंतर्यामी है हम. हमें सब पता चलता है. जो हमने कहा है वो याद रखना. जाते हैं हम. अलग निरंजन. बरा बाबा, सांभाळून चला. बाबा की जय हो. हे शांते, बाबा का सामान गेला तर खराच केलं मग. होय, माका तर बाय खराच वाटता. नाहीतर ते काय इतके सगळं कसं कळलं असताना हो? होय गो. अगो बाबा एवढे सांगून गेलो खरो. पैसे काय घेतले ना. माका दिसता खरंच असतं. हो, आता साधू बाबा आणि इतके सांगले म्हणजे आम्ही शेखरात नाही म्हटलेलोच बरं. होय गो. काल इलो नको शालिनी भेटाक. परत जरी लो तर भेटाक धाडू नको शालिनी त्याका. होय देवासारखे इले बाबा हे साधू बाबा. हॅलो, नमस्कार काकी. नमस्कार काका. अरे नमस्कार. बरा सर आहे पण तू परत सोयलो आज. कालच इल्ले मध्ये तू हयसर शालिनीक भेटाक आणि आज परत. हय, आता कितें सांगू तुमका. अशें दिसता की आता हांगाच येवन रावूंक कशें. हीच माझी फॅमिली आणि हेच माझे घर. हा सगळं बरं असा रे. पण आम्ही अजून काय विचार करूंक ना. कामचं अजून ठरवचं बाकी असा. हय बाबा, तुम्ही शालिनी विचारा आणि निर्णय घ्या. आता कांयच हरकत ना. पोरीचं लगीन म्हणजे वाईच कपाळात मागचा तसा हे असतात ना रे, टेन्शन वगैरे म्हणतात तसं. आणि आमचं तर कसं ठरलं काय तर आम्ही सांगू तुका. बरोबर आहे. बरं तर शालिनी घराचा शालिनी नाही घरात आहे ना. शालिनी वाईस बाहेर गेला. होय बाहेर गेला. हो, बाहेर गेला. बरं तर हांव रावता हांगा आणि वाट पळयता तेजी. ना आता सांगून गेला त्याला येवाक उशीर जातलो म्हणून. येऊन या आरामात. म्हाकाय म्हणून काय काम ना. हांव बसता. आई, ताळो सारको सुकला. तुमची इल्लीशी च्या मेळटली? चाय वही हाडते मी. हे बघ शेखर, तुझा बाबा माझा मित्र होतो आणि खूप वर्ष झाली आम्ही दोघं या गावात राहिलो. हय, सांगताले म्हाका बाबा. म्हणूनच तेंच्यांनी सांगलेले की म्हाका कितें गरज पडली किंवा कितें मदत जाय जाल्यार तुमचे कडेन चला. तुम्ही दोळे धाकून मदत करतले. अरे माझी मदत असंच तुका. पण माझ्या पोरीचं लगीन काय मी डोळे बंद करून करतच नाही ना. आमका बाबा थोडा वेळ होईल. हय बाबा, तुमकां जाय तितलो वेळ घेया. हांव रावता तुमच्या निर्णयाक. पण बिया काय म्हणतोय? हो कोण येलो हयसर? हो शेखर. लेट मी गेस, यू आर मालिनी राईट? हा, म्हणजे काल दीदीक भेटा गेल्लेले तुम्हीच तर. येस हांवूच तो. पण आज तुम्ही कसा येला? आज दीदी नाही असा घरा. आज परत येलो. आता असाच न्हू हांगा. पण दीदी नाही असा आज. मालिनी शालिनी खंय गेला तो? बाप्पा, दीदी मावशेकडे रावला दिसता. तेका येवंक उशीर जातलो. येता म्हणसर रात जातली. हा, बराच झाला. बरं झाला? किती बरं झाला? नाही बरा तर म्हटला. शालिनी तर रावलो. तुम्ही फाल्या या.
परत फाल्या बाबा तुम्हीच मागीर म्हाका म्हणटा तू परत परत येता म्हणून. काय नाही रे तसा, तू ये फाल्या, आमचो काय असा तो कळवतो तुका उद्या. बरें तर हांव फाल्यां येता. बरें मालिनी, बाय. बाप्पा म्हाका काय होपो सारको दिसना नाही. असं काय झालं गो? तो जसो बगी होतो ना माझ्याकडे त्याची नजर काय सारखी दिसना नाही. होय का? म्हाकाय पण तसाच वाटता. जा तू आईक सांग चाय नको म्हणून. बरं बाप्पा. तो बाबा सांगून गेला की हो शेखराक नोकार दे म्हणून. आणि मालिनीक पण तसाच वाटता. शांतेक सांगलेले बरे. शांते, हो शांते. तेव्हा हे म्हणतात की शेखर काय बरोबर नाही असा. आता तुम्हीच काय तो मार्ग दाखवायात बाबा. काय गे आई, काय मागते देवाकडे? काय नाही गो, टेन्शन झाली ना म्हणून मागणं मागत होते. काय नाही, तुझाच सांगत होते की एकदा तुझ्या लग्नाचं जमानी म्हणून. काय गे आई, परत परत तोच विषय लग्नाचो. म्हाका इतक्या लगीन करूचो नाही माय. काय झालं ग शालिनी, तुका इतक्यात लगेच कित्याक नको? माहित नाही पण नको मला. काय झाला, शेखर आवडत नाही का तुका? अजिबात नाही आवडत. सामको हावरो असा पैशांचो. म्हणजे म्हणजे काय झाला? काल इल्लो ना हयसर. म्हाका परत परत विचारीत होतो तुमची गावात जमीन खंय खंय आसा ते सांग. आणखी काय विचारले होतो? आणि काय सांगू आई तुम्हाला, मला विचारत होतो तुला कसले कसले कपडे घालून आवडतं ते सांग, मी घेऊन येतो. नक्की बाय, आता तुका आवडत नाही मातो मग त्याका भेटायची काहीच गरज नाही. बरंच झालं आई. पण पोरी लगीन हे करूकच होया ना. आम्ही कोणतरी आणखी एक दुसरं पोरगं बघूया. मी कुठं नाही म्हटलं, बघूया. आणि पोरं म्हाका एक सांग, तुला तो दुसरं पोरगं आवडलं काय गो? दुसरं कोण गे? अगं तो रमेश गो. सगळी लोक म्हणतात की तो एकदम बरं पोरगा असा म्हणून. रमेश काय झालं गं शालिनी? शालिनी काय झालं? वहिनी, मी येले. कसं चाललंय तुमचं? जुळवी या हो या. आज तुम्ही हडे कसे येल्या? अहो काय नाही हो, मी सावंतवाडीचा येतो. पण तेवढ्यात म्हाका आठवला की जयान म्हाका हयसर बोलयल्लो. तो जय तो पूल बांधपाक गेलो तो. होय होय, आमका कळलो कोण तो. पण त्याचं काय काम होतं तुमच्याकडे? असं काहीतरी काम, पण सांगितलं नाही त्यानं. हल्ली तुमका बरीच कामं असताशी दिसतात. काय हो, असं नाही, असतात बारीक बारीक कामं. बसा तुम्ही, बाई चाय आटतंय तुमच्या. नको चाय नको, हल्ली मी चाय कमी पितोय आणि आता रात्र पण जायची झाली. होय, बसा. आमका जरा सावंतवाडीत जाऊ बया. सावंतवाडी आता रात्रीचा? हो. बघा बरं आहे ना? हो हो हो, तसं काहीच नाही. एक मोठा कार्यक्रम असा, त्यात प्रमुख पाहुणे सरपंच असत. हो. म्हणून आमका जावं होया त्यांच्या बरोबर. कोणाचा कार्यक्रम? ती एक बरीच मोठी प्रसिद्ध कंपनी असा. हो, आमका सगळा थंयसरच असा, जेवण बिवण सगळं थंय. म्हणजे रात्री येवपाक उशीर जातलो. होय, म्हाका दिसता रात्रीचे 1-2 तरी वाजतले. बरं, मजा करत तुम्ही. होय मी येतलो असतो, पण काय थोडं माहीत काम असं म्हाका. होय होय होय. बरं, बसा तुम्ही, मी येतोय. आमचे हे गेले गाडी बघू, येतोय. मजा करत तुम्ही. होय होय, आम्ही येतो. आणि गावचं नाव मोठं करा. होय होय. जय कुठं गेलाय का? वेळेकडून पैसे काढून घेतले पाहिजे. आज बोला मस्क लायतं आणि पैसे काढून घेतं. जय, अरे जय, बरं असं रे. अरे जुळवी काका, इले तुम्ही? बसा बसा. मी केव्हाच येलं. बसून घ्या.
हांव सोडा पियाना खबर आसा मरे तुका अरे खबर आसा रे तुका ना रे तेका हाडला रे तेका अरे मेल्या घरा कडेन आई बाबा येत जाल्यार अरे तेका मरे टून करूया मरे आनी सगळी इन्फॉर्मेशन काडया अरे आई बाबा ना रे आहे आई बाबा ना आणि हे तुका कोणी सांगले ए तेका कितें आपलीसो दिसता अरे हांव आनी मालिनी सगळे प्लॅन करता आई बाबा मरे भायर गेल्या रातची येतली हय भायर गेल्या हय पळय एका मरे बरो टुणटुणीत करूया मरे आनी सगळी इन्फॉर्मेशन काडया आणि ते शेखर म्हणटा न्हू तेजे पान कापया आणि मागीर तुजें नांव हांव फुडें करता टे 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 सागी वांगडा लोगी ही लोगी ने सागी वांगडा पुरो 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 तो पळय कान लावन बसला हांगा चल तुमचा झाला तर मुद्द्याचा बोलूया. हा झाला आमचा तसा काय गोयचे मा झाले आमचे झाले आमचे आम्ही एक डिस्कस करताले की बाबा जयाक आमचे कसले चिडू जाय पळय ते अरे कसला चेडू आहे तुका राव तेका जाय ना तूच सांग रे बाबा तुका कसले जाय ते अरे सांगता रे पण पहिली मातशें एन्जॉय करूया मरे अरे हे काय दारू हय दारू आणि ती बी फॉरेनची दारू अरे थोड्याची बघूया फक्त बघूया गे तुकाच हाडला मरे पिऊया आम्ही माका हाडलंय हय वा 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 दे बघूया आई बाबा येत जाल्यार बिगीन पिऊया चल तू ग्लासान ये घेऊन चल अरे ते मगाशी सावंतवाडी गेले येवपाक उशीर जातलो तेका आई बाबा ना गेली गेली अरे वा तो आणि कोल हाडटा राव हाड फॉरेनची दारू तू पितले काय रे नाही हांव पियाना तुमका जाणल्या माका हाडलं हय तर असा का रे. काय रे तसा असता तुका काय प्लॅन असं तू सांग रे ना काय प्लॅन बी तसो काय ना हांव पिना पूण आमचो जय पिता तो तुमच्या वांगडा तुका कंपनी दितलो तसा तर बरं आसा. चल रे जय सुरुवात करूया जुळवी काका टाइम प्लीज हा हांव पियाता अरे आमचो कितें प्लॅन आसलो फक्त तेका टून करपाचो मरे आनी इन्फॉर्मेशन काडपाचें मरे आनी तुजें नांव फुडें करपाचें अरे आयक रे तू जेन्ना भितर गेल्लो पळय तेन्ना जुळवी काका डावट येयलो गो दिसता म्हाका विचारता कसले प्लॅनिंग चल्ल्या रे म्हाकाच हाडल्या कित्याक हाडल्या म्हणून म्हाका तुजें नांव सांगचें पडलें रे प्लीज रे 2 मिनटां रावूंक जायनासलो हांव सांबाळटलो आसलो मरे म्हाका पिया तुका खबर आसा मरे हांव एकदां स्टार्ट करीत जाल्यार स्टॉप जायना तेजें टेन्शन तूं घेवं नाका आनी इन्फॉर्मेशन काडटलें मरे तूं जुळवी कडल्यान कितें इन्फॉर्मेशन काडपाक जाय ती हांव काडून घेता तूं पी चल अरे तोंडाक पाणी सुटलं मरे जस्ट चालू करूया आता ती वाचशी ना चल पाणी सुटला कर तू ग्लास कर पुरो एक पॅक झालो पयरी हा काय बरं घुमघुमीत वास सुटला रे आमच्या गावात वेळ ना रे असली वास सुटूंक ना रे तुवें मारलाय रे हे कितें खंयच्या टायमार कितें फकाणां करता फकाणां करपाचो टायम आई बाबा येत जाल्यार मरे वाट लागतली कळ्ळें मरे आई बाबा येतली ना रे आई बाबा येवचे ना तिका रात जातली येवपाक गेली रात जातली कर तू ग्लास कर सुरू कर पिया तुम्ही म्या पी नाही ना तू पिता तरच मी पितलोय मी पिऊन मरण बी जाल्या आजकालच्या संवसारात कोणाचेर विश्वास दवरचो ना पी रे आता मी पितोय अरे बाबा एका गोटान काबार मरे आमच्या आडेन असेच पितात हांव अशी पियात जाल्यार गेलो हा टेन्शन काय घेऊ नका कर तू ग्लास हांव पळयता फुडले कितें ते अरे होपत कितें ग्लास आता तू पी मरे अशें पियो आनी एक कर रे मुलगी फास्ट मरे ब्लॅक डॉग टी काला कुत्ता अरे पण जुळली म्हाका जाय तसले चेडू मेळटले ह्या गांवांत गावताले रे कसला चेडू आहे तुका
म्हाका मरे सामके मरे अनन्या पांडे कशे जाय. अनन्या पांडे हे न्ही कोण? अरे ती हिरोईन, व्हडली हिरोईन. म्हणजे हिरोईन आहे तुका? हय हिरोईन गावतली रे, पण वायट पैसे खर्च करचे पडटले. अरे पैशाचं टेन्शन तू कांयच घेऊ नका. पैशाचं टेन्शन हांव घेता, हांव पळयता पैशाचें टेन्शन. पी रे पी तू पी. पूण म्हाका सांगा त्या कोण रे तो नांव कितें रे? शेखर. हा त्या शेखरान तुमकां तिची सैरीगत करपाक कितले दिल्यात? शेखर कोण? अरे तोच मालिनी वांगडा तुमचे तुम्ही लग्न झालेलं आता. तो बायक उतरली तुका नाशी आहे. शालिनी वांगडा तुम्ही लग्न जुळलेलं तो. कसं काय झाला? अरे मार एक कानार तो किती विचारता तू किती सांगताय. कितके पैसे दिले सांग विचार. 5 लाख दिता म्हटलं त्यांनी. 5 लाख? हे सोड बसा तुम्ही बसा. ए रमेश यांनी काही 5 लाख इथं आणल्या. 5 लाख चालून दिसता मरे 5 रे. हा लिपला यो हांगा काय सांग रे 5 लाख दिता पळय कसली चोरी करतली. कोण रे चोरी करता 5 लाख दिलो रे? भांगड आसा. म्हाका तेच दिसता कितें तरी मरे भानगड आसा. 5 लाख दिले हे पण तू भिव नाका यार. तू माझा भाव. हय हांव तुझी सैरीगत करता. हांव तुझे लगीन लायता रे. खंय गेलो? फाटल्यान हांव तुझे लगीन लायता. पाय लागाना धड जमनी आणि तू माझे लगीन लायतलो. राव हांगा ओगी. तुम्ही जा मरे. ए बाबा आम्ही हांगा आसा. हांगा तुम्ही जा मरे. कित्याक घरात भूत आसा ते आणि फक्त आमाशेक भायर सरतात ते भूत. नाही का? ओ भूतासा करता मरे. अरे आय नवमास मारे. खंय गेले भूत तुझे? वेर इज द भूत? अरे म्हाका सांगता ओके सगळेचा ते सारखेच उलयता. ती शालिनी काकी तेच सांगताली मातशे भूत येता म्हणून. अरे भूत बीन कवाय ना रे. तू भियो ना काय रे. आम्ही भियाना. अरे बेना का असतात रे भूत. त्या घरात हल्ली आजनारी जाता असं ऐकलं मी. हा त्या शारदाचे सासये या युगात मरे जीव दिलो आणि अशी तडफाडान मेलली ती. आत्मा असरच काहीतरी तू भूत म्हणता. आम्ही बियाना भूतांक बीन आम्ही बियाना. अरे मी पण तसंच बी नाही होतो. पण मी एक दिवस इलो हा आणि 700चा भूत बांधला. तांबडी साडी केस असे सोडलेले पायात पैजण आणि कपडा कितली पिंडर राहिलेली अशी. हे जुळव्या सारखी भुताडकी कशी. तू भूताचे डिस्क्रिप्शन दिताय काय मंजू लिखायचे रे? अरे तशीच दिसत होती ती. अरे हाव भियाना रे भूता. ए भूता तुका डेअरिंग आसा जाल्यार यो या रुमान मरे. ए भूता तुका डेअरिंग आसा जाल्यार यो हांगा. अरे बाबा भूत ते भूताची डेअरी चेक कर नका. मी सांगित होता तसाच दिसत. तू आता भूताचे डेअरी चेक करता मरे. आता कोण करे डेअरी?
खंय मरे ए आम्ही बाहेरचे रे प्रितेश खंय गेलो बाहेरचे रे आम्ही गोयचे मरे ए हो पय हो तो बसला तो तुझो नाच जाऊया आणि हा तुझो मित्र तुम जाबो अभी जाबो ना जावे आम्ही ना सामकी कोंबलिका काही नाचता मरे मोंजलिका मोंजलिका जाव रे तू भियो ना काय हाव धावटा तिका ए कोंबलिका आता तुझे खूप झाले हा असे नाचून तुम जावे ना जावे आणि ना जावे आम्ही रक्त पितो गटागटा आणि मांस खातो गटागटा ए गटा गटा मोठा मोठा करता मरे माका दिसता मरे हे चुळबीन मरे बीबीटी काढला हांगा कोंबलिका बरोबर बीबीटी रे तो बीबीटी अरे बीबीटी रे कसो मरे रक्त पितो घटा घटा मांस खातो मटा मटा आम्ही निस्ती पितो घटा घटा अरे त्याची सासू पहिल्या दशावतारी नरकाच काम करत होती दशावतारी हट अरे ओ बीबीटी रे पै वीक घातला आणि पैसे घालून येला राव तुमका वीक काढून दाखयता ए बीबीटी अरे बीबीटी रे बीबीटी करता हूँ लेकिन तुम्हारा ये घर मुझे यहाँ खिंचा लेके आता है पण असा कळेल बाबा बाबा तुम्ही सांगलेले तसे मी आता शेखराक शालेनी मैदान गेलो देऊ ना लेकिन संकट अभी टला नहीं है उसका साया अभी भी इस घर पे मंडरा रहा है सायो अजूनही असा पण तो सायो कसो काढूचो बाबा जब तुम उसे नकार दोगे
वो साया अपने आप चला जाएगा और उस दूसरे लड़के को भी बता देना। और दूसरा मुलगा कौन बाबा? रमेश। रमेश है वो दूसरा लड़का। वो ही है शालिनी का भविष्य। रमेश बाबा? बाबा पण आमका त्याचं काय माहिती नाही असं बाबा, असं कसं करतो ना आम्ही? बात करो उससे, पूछो उसे। हाँ आता कोणी उलो म्हणलो? अरे काय ना रे बाबा, राम 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 म्हणे होत्या. आणि ह्या कोण? अरे ह्या बा मोठे बाबा असत. मोठे ते दिसता. असा नाही रे बाबा, तुम्ही थांबा, मी आता शालिनी बोलवून घेऊन येतो. शांते, ओ शांते. बालक, तुम इस घर में नए हो, लेकिन ये घर जल्द ही तुम्हारा होने वाला है. म्हणजे बाबा तुम्हारा भविष्य उज्जवल है. तुम्हारी हर एक मनोकामनाएं पूरी होगी. मनोकामना? ओके ओके बाबा. आणि किती आहे? जो कार्य तुम इधर करने आए हो वह जरूर पूरा होगा. अरे बाबा, 2 खांब्याचा पूल तो पण झालो रेडी. वो नहीं बालक, जो तुम यहाँ शालिनी से विवाह करने आए हो वो जरूर पूरा होगा. अरे बाबा, तू तुमका कसे कळले? अंतर्यामी है हम, हमें सब पता चलता है. बाबा आशीर्वाद दिया बाबा. अरे रमेश किरे रे, आमका साष्टांग नमस्कार घालता मरे. बाबा बाबा तो अंतर्यामी बाबा, त्याका सगळे कळता. ए बाबा बाबा, ओ जॉय असे हेदो चेक कर नु. अवश्य दिखाओ. ये बालक तुम्हारा साया है, हर वक्त तेरी मदद करता है. और हाँ, दूसरा है टेमी, वो भी तेरी मदद करता है. बाबा जय मदत करता ते खबर आहे मका, पण वो टेमी मागे खय गेला तेव्हा खबर. डोंगरार मिळवला लास्टाक. काय ना रमेश जिजू, अजून मुलगो मेलो नाही तुका हो. किरे ऍक्टिंग रे मोठ्या. डुडी डुब डुब. म्हणजे तुम्ही किती म्हणता? म्हणजे किती ते तुका आवाज सांगता काय हो? डुडी डुब डुब डुब. ए टेमी रे, हो टेमी 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 टेमी. हे पण हे किती रे? पण आमचा एक प्लॅन, ह्याका साधू बाबा आम्हीच केलाय. ए रमेश, पण माका सामको ट्रेन केला मालिनी ना. मिया फक्त बोललाय तुका, सगळा नाटक तूच केला. एक नंबर. एक नंबर. जसे जसे पडो ना, एक नंबर. वा 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 वा. हे तुम्ही आणि शालिनी माझ्या मोगा खातीर, तुम्ही आणि सगळेजण माझ्या आणि शालिनीच्या मोगा खातीर किती किती करतात रे. हे पण शालिनी हो टेमी कोण तो खबर सुद्धा ना. आणि कहले कहले तुम्ही रूपा घेता ती कोणाकूच खबर ना. थँक्यू तुमका, थँक्यू. तेजो मरे हांव सोल्युशन काडटा. मालिनी, आमचो मुगो एक सेल्फी काढ. हसू हसू हसू. म्हाका दिले आधी कितें भायर काडटा ती. आमचो मुगो फोटो काड मुगो, आणि मागीर शालिनीक दाखय. मागीर तेका कळटलें आमी तेका कितें कितें केला ते. होय होय, भारी आयडिया. स्माइल. मिया एक सेल्फी पण काढ. काढ काढ. अरे चला रे आता चला. माझा फोन दी. आई गेला बाबा काढून. चला बिग्यान चला. मालिनी चल, आम्ही दुसरो प्लॅन करपाक या. आणि कसलो प्लॅन रे? कळटाला का तुमका? चल चल. हे रमेश, तू माझ्या पाया पड. आई गे बाबा गेला, आई का मग राव फाटलाय का. नको तू असे चल मुगो. जिसकी छवि श्री राम से मिलती है. उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो. तुम्हारी आंखों में सरलता है, वचन में सच्चाई है और हृदय में निर्मलता है. ऐसे तेजस्वी बालक दुर्गा को देखे जो दूसरों
रमेश शालिनी के लिए ही यहाँ भेजा गया है जाते हम हरे निरंजन आई हे खंयचे गे बाबा अगो एक मोठे बाबा असत ते अगो त्यांना सगळं कळटा पण तरी आम्ही असत ते असं काय बोलले ते होय किती सांगून गेले ते अरे रमेश बाबा सांगत होते ते एकदम बरोबर असं तू एक बरोबर असं रे बाबा बाबा सांगी होते तसे होय आणि आमका आमच्या शालिनीक एक बरोबर होय होतो अगदी तुझ्यासारखं काय गो शालिनी आवडलं मग तुका काय गे आई ती रमेश असं मग कसं आई तुम्ही बी नो रमेश आमच्या शालिनी खातीर मी आता तुझा हात मागते चलतले मरे आमच्या शालिनी बरोबर लगीन आता नाही म्हणा नका आमची शालिनी खूप हुशार असा लगीन आणि शालिनीकडे सगळं झाला आणि हा जास्तीच पाव खाऊ लागलो काय रे रमेश काय विचार करतोय ना ना तुम्ही म्हणता जाल्यार हांव तयार असा बघलात ना सरपंच मी काय सांगलेलं रमेश होय म्हणतोच म्हणून शालिनी म्हाका पोरगे असा गो ते शाणे माझे हा हे मात्र एक बरा झाला हे रमेश तू आता एक काम कर तुझ्या आई किंवा बाबा एवढ्या घड्याळ घेऊन येऊ पुढचा कायदा बोलली गेलेला बरा ना होय सांगते होय 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 माझ्या आई बाबा तेंका आणि कोण सांगतलो हेची सेटिंग करपाक म्हाका जयान हेल्प केला काय झालं रे कसला विचार करतोय काय ना तुमका माझ्या आई बाबाक मेळपाक जाय न्हू होय. बरें हांव फाल्यां घेऊन येता माझ्या आई नाजाल्यार बाबा बरें हे काम व्हायच मस्त झाला ना काय गो बाय खुश असेल मा तू बाबा आई तुम्ही खुश ती आम्ही सुद्धा खुश आई अंबीबाईचीच कृपा म्हणायची आज मी आपण खूप खुश असेल बा बरं असेल तर लग्नाची तयारी करूया आता होय 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 पण तू शेकर इलो ना तर ते का सांगपाचे पडले ना तो नको म्हणून तो शेखर काय बरोबर नाही ना गुड इव्हनिंग हांव परत येयलो शेखर बरं झालं बाबा इलोय तू आणि वा आज माझे शालिनी सुद्धा असा हॅलो शालिनी शालिनी जा गो माय चाय आण जा आता काकी आज चा नाका आज शालिनी असा सो हांव चिंततालो आमी मातशें गांव फिरून येता म्हणून आधी शेखर जरा बोलान घेऊया शाळेने वाज शाव घेऊन येऊ का बाबा हय हाडटा बाबा आणि मी पण येलो आणि लग्नाची बोलणी पण करतलो हा बरं झालंय तू इलोय तो यो तू पण येऊ तसं आमचा थोडा ठरलेला असा सरपंच काय ते सांगतील हो तुमका होय मी आज सांगतलंय शे कितलो सस्पेन्स सांगा न्ही डायरेक्टली हांव तुमकां पसंत आसा तो आणि मग मेरा फ्लॅट राखे आमका मग 5 लाख गावतले हे बघ शेखर तू तर माझ्या मंग्याचोच पोरगो दिसाक बरं असय आणि बरा कामाक सुद्धा असय पण मी काय म्हणतोय आम्ही शालिनीक लागून दुसरो पोरगो बघलो असा तो पण एक बरो पोरगो असा काय म्हणते काय सरपंच होय हो जुळवी आमचा तसा बोलणा पण जाणलेला असा थोडा कितें सगळें जालें पूण काका काकी तुम्ही म्हाका सांगूंक ना कित्याक असं काय हो सरपंच आसुरी काका सोडा तेंचो निर्णय तो तेंका कितें बरें दिसलें तें केलें तेंच्यांनी अरे पण आमका सांगपाक तरी होया होता सोडा तुम्ही काका बाबा तुमचो निर्णय म्हाका मान्य आसा बाबा आमका जेव्हा कळा तेव्हा आम्ही तुमका पण कळना नाही का आमका आता आणखी एक पोरगो पसंत पडलेलो असा आता आसान देते चला हो हय आई म्हाजें कांयच प्रॉब्लेम ना आनी तुमकां जर शालिनी खातीर म्हाज्या पेक्षा बरो कोण चलो मेळटा जाल्यार हांवूय बी खूश आसा तुमचे चली तुमचो निर्णय होय 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 बरं ऐकून माहिती बरा दिसला बरं दिसला होय. पूण कोण तो चेडो आता रमेश रेता रमेश हा तो फोन बांधला गेला तोच का होय 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 पोरगो एकदम बरो असा हा कॉंग्रॅच्युलेशन्स रमेश तर तो आणि तू तर आमच्या मंग्याचाच पोरगो मरे येत जा कधी कधी बेटा बरा तर बरा आओ माझे झाडे आहेत तुम्ही येत या बरा रे जुळवी बेटा या मगे बरा काय आमचं 5 लाख कमिशन गेलं ते कोण सांगतो यांका शेखर तू मात्र एकदा बरा केला सगळं सांभाळून घेतलंय बेटर वाढवून नाही सांभाळून घेतले कितें सांभाळून घेतले सगळे प्लॅनिंग केल्ले सगळे सेटिंग केल्ले सगळे काबार झाले म्हटलं तू म्हणतो सांभाळून घेतले हट. औषध खायला येतात ते माझ्या कॉलराक धरतो आता पब्लिक नळ असा येतात ते उघडतो
पण एक सांग रे, तुझा काय प्लॅन होता? काय प्लॅन होतो मूर्खा? हे घर, ती जमीन, ती सगळी शेतं माझी घातली असली माझी. आणि तू म्हणता काय प्लॅन होता? असं म्हणत होता तुझ्या तर. मागीर तुका कितें दिसले? तुका ते 5 लाख हांव बेश्टेच दितलो म्हणून? अरे ते 5 लाख या 5 कोटीच्या जायदादी फुडल्यान कांयच न्हू मरे. अरे बापरे, असा प्लॅन होता तर तुझा? आता फक्त एकूच मार्ग असा. कसला मार्ग? काय करूचे ठरवलं तो? काय बघ तू आता त्या रमेशाकूच मारून उडयता. रमेश, तुवें माझी लाईन कट केली, शेखराची लाईन कट केली तुवें. आता त्या रमेशाक मारता आणि मागीर तो पळय म्हातारो रडत रडत माझ्या पायाकडे कसो येता तो. चल तू आता. औषध खायला उलटा पुलटा केला तर आमच्यावर येतो ना. शेखर, हे शेखर. शालिनीच्या आई बाबा खंय? माझ्या आई बाबाक मेळपाक जाय. तो जग खंय पावलो काय? कोणाक घेऊन येता देवाक खबर. हेंच्या आई बाबा खंय पडटले? माझ्या आई बाबाक कोण सांगतलो? जयाचीच मदत घेवची पडटली कशी दिसता. ही आणि कोण? अरे किरे रे, आमची मॉडर्न मॅडम ती येते किरे. हे मॅडम, तुम्ही बी या प्लॅनान शामील? हय हय, पळय पळय तुझ्या मोगाची सोयरी कधी सारखी कितें कळचें पडटा आमकां तें. तुमकां सांगलेलें आतां सगळें कळ्ळां ना? कळ्ळें गो, पूण भितरसून मातशें भंय दिसता. पूण तुमी दोगांय आसतले न्ही सांबाळपाक? हे आम्ही नाची ना, तुम्ही दोघांच असतल्या. तुम्ही सांभाळून घ्या. देवा, रमेश, तुझ्या आईचें नांव कितें रे? रत्ना मुळगावकार. अरे काय सांगू ना तुम्ही? कालच मी तुका सगळें सांगलां आणि आज तुवें विसरलास. विसरूंक ना गो, पूण भितरसून मातशें भंय दिसता म्हाका. हा, भितरल्यान भियाता. तिची सासू आणि सासूबाई येयली की भायरच्यान घेऊन नका घट्ट राव. पुरो रे जय, तुका कितें सांगपाक? पुरे आता, तिका आनी टेन्शन दिवं नको. चल जय, आमी जावया. हा, आणि हे रमेश, पळय हो लास्ट पडाव. हे जाले न्हू तुझे लगीन. कळ्ळें मरे? माझे लगीन ते बरे असा. तुम्ही खंय वयता ते मातशें लागीत रावा. हे भांगड बीन जाल्यार मातशें धांवून येयात. होय रे जिजू, आमी आसतलो थंयसर. तूं बरें, कांय बरें. टेन्शन घेवं नको. बरें, चल, बरें. चल. आणि मॅडम पळया, व्हडले घराणे कशे दाखोवंक जाय, सामके पॉश. भांगर घालून येयला म्हणजे. अरे, हा. पुरे तुझं लेक्चर. चल आता. मॅडम, रेडी आसात न्हू तुम्ही? आपण बाबा राव रे राव, एक श्वास घेता. उदी काढू. नाका नाका, आफय आफय. शुअर मी आहे? हय रे आफय. शुअर? हय रे हय रे. बरे. बाबा, हे बाबा. राव रे, पयलींच बाबा म्हणटा. नाल्यार कितें म्हणू? नांवान उलो मारू काय सरपंच म्हणू? बाबाच मी आहे. आफय आफय. बाबा, आयला रे, कोण या? ए भाई, काय वया तुमका? बाबा, आई, माझी आई. तुमची आई? नाही, नमस्कार. या बसत. हा, थांबा, बसत तुम्ही. मी जरा शांते बोलवून घेऊन येतो. शांते, हो शांते. हा, या. ही बघा. कोण होय? कोण बाई? आई, बाई नाही, आई, माझी आई. हांव रत्ना मुळगांवकर. तुम्ही मुळगांवकर कन्स्ट्रक्शन आयकलां आसतलें. तुमच्या गांवांत आमची कंपनी पूल बांदता. हा, खबर आसा आमकां. मिया देशमुख, मोहन देशमुख ह्या गावचो सरपंच आणि ह्या माझी बायल शांता. बरं जालं ना इलाज ते तुम्ही. आता कसं पुढ्यातल्या पुढ्यात बोलाच बरं. हय, काल रमेशान म्हाका सगळें सांगलां. खरें तर आमचे उच्च घराणे, पूण तेच्यावर कांयच घमंड ना. हांवें जयाक पयलींच सांगलां. जया कित्याक सांगलो? ना रमेशाक पयलींच सांगलां. तूं कोणाय खूबी पसंत कर, आमकां कांयच हरकत ना तूं सांगलां. तसा बरा केला तुम्ही. आता आमचा काय, या दोघांनी तर एकामेकांक पसंत केला असा. आता
आता पुढचं काय ते आम्ही बोलून घेऊया नाही का शांते. आमच्या शालिनी खूप हुशार असा हा. होय एकदम गुणी असा पण खबर आसा म्हाका 3 वर्सां वळखता तेका. काय 3 वर्सां 3 वर्सां कसा ना ना आईक म्हणपाचे आसा 3 वरां उलयले आमी हा. काल हय हय हय. हांवें सगळे आईक 3 वरां उलोवंक सांगला. काल 3 वरांच्या परस शालेंचे इतले कितें गुण सांगले तेन्नाच कळ्ळें की म्हाका शालेंनी कितले गुणी आसा ते. तसा आमचा शालिनी खूप हुशार असय देखो तू गुणी असय आणि दिसाक पण बरा असय. आता सांगा लगीन कधी करूया. म्हाका कांयच हरकत ना. फुडले दिवाळी करून सोडया. होय होय चलता आमकां बी काय हरकत नाही. हो दिवाळी झाली की उडूया बार. काय रे मग रेडी असे मग तू लगीन हय हय रेडी जाता. हो दिवाळी झाली की तुझी दिवाळी चालू. पण तुमकां सारकें आमच्या बाबा वाड्याक फोन करून तारीख फाक्ती करून सांगता. चलता तारीख काय मगे बघूक येता हो. पण पहिल्यांदा पुढ्यातल्या पुढ्यात गोल्ड झालं ते एकदम बरं झालं बघा. हो आता काय तर लगीन करून घेऊया. पण शालिनी खंय असा गो. खंय आसा ते दिसूंक नाशे. तेका बी बघून तुमकां खबर दिवया न्हू. हो म्हाका माहिती नाही हो. मी आपण सकाळपासून बघले नाही त्याका. माहिती नाही. शालिनी चल शालिनी शालिनी रे शेखर शेखर हे काय करताय तू. काय करते शेखर हे हा सोड ते का सोड. ए शेखर सोड तू शालिनी पहिली सोड. आई बाबा रमेश वाचय म्हाका. सोड रे तेका सोड रे तेका. ना जाल्यार कितें करतलो रे. हे पयला मरे गन एक गोळी तुझ्या कपलान आणि तू सोमतस स्वर्गात. हे शेखर हे काय करतोय तू तर माझ्या मंग्याचो पोरगो मरे. ए म्हाताऱ्या हांव मंग्या बिंग्या कोणाक वळखना. हांव फक्त वळखता तो पैशान. चल वच भितर आणि कितें पयशे भांगर आसा ते घेवन यो. नाजाल्यार शालिनी काबार. होय होय मी हाडटय सगळं काय असं ते हाडटय पण शालिनी काहीच करू नको हा. मी हाडटय. वाव इट्स लाईक माय गुड मदर इन लॉ. हो मॅडम तुमच्या गळ्यान आणि हातान भांगर असा दिसता. ना हे कोटिंग भांगर हे कोटिंग. अरे वा एका व्हडली कंपनीची मालकीण आणि कोटिंग भांगर. तू कितें म्हाका पिसो समजला दिता काय तुकाय बी स्वर्गार. दिता राव काढता. चिंतलेले 5 कोटी व्हरतलो म्हणून. पूण आता हे थोडे कितें भांगर आणि पयशे आसा तरी बरे. हे घे सगळं पण माझी शालिनी सोडा हो. ते भांगर घाल तितून घाल. मी घालू. ए शेखर तुका पैसे जाय जाल्यार हांवूय दिता रे. पूण तू शालिनीक सोड. पाटील ए शेखर तू हे सारखे करिना हा. तुका या गावाचो बाहेर जाऊन देवायचं ना तुका. शालिनी सोड आमची शालिनी सोडा हो. चिंतलेले तुमची जायदाद ते 5 करोडाची आणि तुमचे चेडूय व्हरतले म्हणून. पूण हो रमेशच मदीं येयलो. हांव खंय मदीं येयला. आमी दोगांनी एकामेकाक पसंत केला. हय गो शालिनी पसंत केला तुका आनी. हय तुझ्या असल्या हावऱ्या माणसाक हांव पयलींच वळखलेले. अरे वा आता पहिली तर हांव रमेशाकूच मारता आणि मागीर शालिनी आणि पैसे घेऊन फरार. सरपंच तुम्ही गावचे सरपंच सांगात तेका ए कितें. शेखर तुका गावाचा बाहेर जावं मेळचो नाही. अरे ए म्हाताऱ्या पळयता कसो अडयता तू आनी हो तुजो गांव. आता पयली हांव रमेशाकूच मारता. म्हाका कापासा तुजी म्हाका मारपाक. मार रे. ए शालिनी बऱ्या भशेन हांगा यो. बऱ्या भशेन या सायडीन हांव फक्त 3 म्हणटलो. 1 2 आणि जुळी हे का केलं का. हे काय केलं तर बराच केला. पुढं शेखर जे करत होता खूप वाईट करत होता. आई अगो पोरा काय झालं अरे ना. तू तर माझ्या मंग्याचो पोरगो मरे. सरपंच हे सगळं ह्याचा मीच लिखला घेऊन
चौकशी करूंक ना पण हो मंग्याचो पोरगो न्हू काय सांगताय काय काय हो मंग्याचं पोरग न्हू हो एक मोठो गुंड आहा पैशाक लागून गावातल्या चेडवाक फसयता आणि ताका व्हरून निघता आणि गावातली चेडवा त्याच्या गोल बोलण्यात फसतात काय सांगतोय काय पण बोगरे का तो मरा बिना असा तू आमच्या उमऱ्यात गेला तर भाड्याने माझ्या मानकुटीर बसतो ना बरे वरांगणा तो बेशुद्ध पडला तो फक्त बघ जरा नीट बघी असा चितो असा फक्त बेशुद्ध पडला. हे किती झाले रे आम्ही हांगाच असली बरे. आई हा काय झालं सगळं काय नाही गो काय नाही सगळं झालं आता बराच झाला. आता एका पोलिसाच्या ताब्यात देतं बरे जे हेल्प कर जरा एक गन दे. देवा काय रे या आजचो दिस कितको बरो होतो आणि ह्या काय झाला. रत्नाताई माफ कर आता महेश येलो महेश शेखर येलो आणि सगळ्या नाचत ना असू दे तुम्ही कित्याक माफी मागता तुम्ही सगळ्याच्या खातीर जायते कितें कितें केलें असू दे असू दे आई अंबेबाईच्या कृपेने एक मोठा संकट बाहेर टाळला. मग आता लग्नाच्या पुढे बोलणी करूया की नको होय 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 करूया. शेखर असला पोरगा होता मला काय माहिती नाही असं मला क्या बोला था मैंने बहुत बड़ा संकट है. बाबा बाबा तुम्ही सांगलेलं तसं केलं ना मी आम्ही शेखरा नको बोलले धावून घातलं त्या का मैंने कुछ नहीं किया है बालक मेरा काम तो सिर्फ मार्गदर्शन देना है उसी रास्ते का चलना तुम्हारा काम है. हे बात बरे झाले बाबा मग काय शालिनी तयार मग लग्न शालिनी असे मग रेडी हय आई अब जल्द ही इन दोनों की शादी करो. मग रे तू रेडी असेल वा हाय हाय हांव तर रेडी जाता. हांव बी रेडी आसा. तुमच्या लगीन झाले ना ये रे पाया पड मला बाबा पाया पडता हा. बतास तू सगळी रेडी तर आसा पूण तुमकां कितें दिसता ह्या रमेशाच्या खऱ्या आई बाबा कोणाकडल्यान ती शालिनीक सून मानतली. ह्या सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर तुमकां गावतलो. मोगाची सैरीगत भाग 2 पार्ट 2.